ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नरसिम्हा जय नरसिम्हा, जय जय नरसिम्हा। प्रहलादेश जय पद्मा मुख पद्मा भृंगम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। हरे कृष्णा। हायचे टायटल तुम्ही दिला प्रल्हाद चरित्र म्हणून. तरी प्रल्हादालो फुडलो जन्म कसो नाशिल्लो ताची काणी आमी सुरू सांगा. प्रल्हाद एकदम सामान्य मनुष्य आशिल्लो, विषय भोगी. आणि आजही ते पाकिस्तानात तू एक नरसिंह देवस्थान आसा. आता आसा की ना म्हाका गोतूना, पण ते आशिल्ले पाकिस्तानात फुडले भारत वर्षांत तो आशिल्ले. ते एक म्हणता एक तो मनुष्य म्हणजे जो प्रल्हाद जाल्लो अनेक जन्मांतू ताचे फुडल्या जन्मांत तो कोण आशिल्लो, सामान्य मनुष्य. ताणें एक वेश्याक घेवन थंय मेळचें म्हणून प्लॅन केला. ताण ते कूड मात पळयले. ते नरसिंह देवस्थान म्हणून ते देवाचो गर्भ जगमोहन मंडप म्हणून पळयली. एक चौकोन मात पळयलो. आणि रात्री वेळारी देवस्थान बंद जाले मागीर मुखावयलो हॉल रिकामी आसा, खाली आसा. तेन्ना थंय तिका आपोवचे प्लॅन केल्ले. आणि तीन आयले मागीर गंमत जावका आणि खुशी जावका म्हणून ते पुरा झाड आणि पुरा साफ करून दवरला, स्वच्छ करून दवरला. आणि तितली सेव केलेली ताणें. तो दीस वैशाख चतुर्दशी. आणि काही नरसिंहदेवाला अवतार जायनी, पण ती तिथी एक शाश्वत तिथी असं. तर त्या तिथीर ताणें त्या राती ते देवस्थान साफ केले. तर शास्त्र अशी बरयला की त्या निमित्तानं त्या सामान्य मनशाक अनेक जन्मांत तो प्रल्हाद म्हणून जन्म मेळ्ळा. देवाल महान भक्त जाल्ला तो. स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात. देवाल विशयांतू स्वल्प स्वल्प सेवा केल्यारी गोत्तो आसल्यार वडना, ना गोत्तो आसल्यार वडना. देवाल विशयांतू स्वल्प केन्ना आमी सेवा करता ती, तेन्ना आमकां ताचे एक तर भयंकर भय नष्ट जाता आणि महत लाभ जाता, व्हडलो लाभ जाता. तशी नारद मुनी तांगेले प्रिवियस जन्मांतू दासी पुत्र. ताचे फुडल्या जन्मांतू गंधर्व. गंधर्व जीवनांतू मस्त ऐश्वर्य. अपराध जाता. अपराध जावन शाप मेळून अनेक जन्मांतू दासी पुत्र शूद्र म्हणून जन्म घेता. त्या जन्मांतू भक्ती वेदांताले सेवा करता ती तांगेले निम्न सेवा, नम्र सेवा करून हावसोलू मृत्यू जाता. मागीर ही हावसूक त्याची झोपडेन तू लासून वचेल्लो. चमकून मस्त जंगलांत वचत आसा, कितले म्हयने चमकत आसा. अचानक ताका विष्णूले दर्शन जाता. आणि मागीर दर्शन कांयच जाता. आणि देव सांगता, आनी तुका उपास हांव देवा दर्शन दिना. तुगेल मेगेल विशयान तूं आकर्शण चढते रुपान आसुका म्हणून आतां तुका एक पंत हांव थोडेच वेळ दर्शन दिलेलो. तर तो चेल्लो ताणें प्रिवियस जन्मांतू देवाल दर्शन घेतिले. अनेक जन्मांतू नारद मुनी म्हणून जन्म घेतला, ब्रह्माला मानस पुत्र म्हणून. तशी हो इतिहास. आता ही पुरा काणी सुरू जाता
भागवतांतू केदना युधिष्ठिर महाराजाल्या राजसूय यज्ञांतू कृष्ण शिशुपालाला वध करता आणि शिशुपाल भारी देवाल द्वेष करतात मनुष्य भाऊ तो कृष्णाले भाऊ युधिष्ठिराले भाऊ सगळ्याला भाऊ ते कझिन ब्रदर्स पुरा ते कुंतीला कझिन सिस्टर्स आशिल्ली पुरा तातूंतले एका सिस्टराला पुतू शिशुपाल एक पुरा पांडव कुंतीलाय आणि पुरा अशी पुरा बाप भाव आशिल्ले पुरा ते कृष्णा ही तांतू कझिन ब्रदर आसा पण जन्मा दुखून ताका मस्त द्वेष कृष्णालो जन्म जाय दोन द्वेष कसं म्हणू ना होतच आमकां कसं म्हणू मारी जय विजय जावन तांकां शाप जावन त्यांनी जन्म घेतिलो दंतवक्र आणि शिशुपाल केदना द्वापर युगांतू केदना कृष्णान पूर्ण पुरुषोत्तम जावन अवतार घेतला जन्म घेतला तेन्ना ताणें शिशुपाल म्हणून अवतार घेतला आणि मथुरेन तू आनी एकलो दंतवक्र म्हणून तर शिशुपालान 100 अपराध ताका सांगला वचून आणि औसक वरदान दिला कृष्णान की तुगेल्या पुत्ताक मारी तागेले जातक पळयता तागेले तोंड पळयता ते सांगला तांणी साधू लोकांना की ताका कोणाले तागेल्या जन्मान ताका खांद्यार 3 मत्ते आणि पांयां भितर 3 पाय आशिल्ले ताका विचित्र शरीर तागेलें तर ताका भारी बेजार जालो हांव सुख कसं करचें तर साधून सांगला की ताका केल्या केल्या जनांत हांगा पांयार दियात ताका कोणाल पांयार दिल्ली मागीर तागेले एक्स्ट्रा हात मत्ते आणि पाय नश्ट जाता तागेले हातान तागेले वध जाता मृत्यू जाता म्हणून सांगला तर मागीर मस्त भायले मनशाल्या तांकां पांयार दिला ताका कसं नाही जायनी मागीर कृष्णा पांयार दिले कृष्ण मालगड आशिल्ले तिगे कृष्णा पांयार दिसता ताका ते एक्स्ट्रा मत्ते दोन्ही एक्स्ट्रा पाय हात पुरो जावन पेज जावन नॉर्मल जालो तो तेन्ना आनी भंय निर्माण जाले तर शिशुपाला हाऊस म्हणाली बाप रे आता तुगेले हाता तो वध जावते आसवे तोळा बच्चे तू कसं नाही याचन काणका तागेले 100 अपराध एक पंता 100 एकवट्टू 100 अपराध केले हांव ताका माफ करता मागीर मारता म्हळ्यार अशी न्ही आयुश्यान तूं पुरा गेल्ल्या म्हयन्यान तूं एक केल्लो आज एक केलो 2 जाल्ले मागीर आनीक हप्त्यान तूं थर्ड केल्लो अशी ಒಟ್ಟು करची न्ही एक प्रसंगान तूं एक पंता ಒಟ್ಟು 100 अपराध केल्यार मुगेले ताका हांव वध करता म्हणून तर त्या सांगना मागीर नाही आतां 500 केल्ले आजी सवल्याच्या 5 पंता माफ जाता ताणें राजसूय यज्ञांतू कृष्णाक युधिष्ठिरान अग्रपुजा अंतू म्हणून सन्मान केला अग्रपुजा म्हळ्यार आमगेल मंत भितर वेल्यान कोणाक यज्ञांतू श्रेष्ठ मनशाक मालगड मनशाक आदरणीय सन्मानपूर्वक मनशाक मनशाक म्हळ्यार देव मनुष्य आयला न्हय मनुष्यम तन्नु आश्रितम देव मनुष्य जावन आयला तेन्ना मनुष्याचो रोल करता आसता तर तातूंतल्यान श्रेष्ठ मनशाक पूज करचें आसा यज्ञ करचे फुडें तर युधिष्ठिरान भारी चांग भाशण करून कृष्णाक अग्रपुजेक कशी योग्य आसा म्हणून व्हडले लायक भाशण केला सगळ्यांनी अनुमोदन केला भीष्मान केला द्रोणाचार्यान केला मस्त मालगड्यांनी अनुमोदन केला आणि कृष्णाले पूज सुरू जाल्ले मागीर शिशुपालाक द्वेष जावन राबू जायना अशी शौचा सूर केल्ल्या मागीर सगळ्यांक कोप आयलो इतले व्हडले सभेन तूं पुरा दुनियाभर दाखोवन थंय राय लोक आयल्या ती क्षत्रिय सन्माननीय राय आयल्या ती सगळ्या येद्रान तूं इतले भव्य सभेन तूं तागेलो अपमान करतास तेन्ना भीमान गदा घेवन राबला धनुष्य घेवन अर्जुन राबला आत्ता हागेलो कैद करून सोडता कृष्णान सांगलें शांत राबया हांव मजीत आसा तुम्ही येचन काणा करता हांव लायक करून लायक करता आसा पूण कृष्ण शांत जावन लायक करता आसा 1 2 3 4 50 60 70 80 90 99 तर तो म्हणटा तुगेले ते 100 अपराध हांव भिना हांव 200 अपराध करता कसा करता म्हणून पळयता तर म्हणजे काय करना तूं पळय तूं म्हणता वस 99 जाले मागीर 100 जाले मागीर कृष्णान चक्राक आवाहन केल्लें आणि सगळ्या यात्राक
कोणाकय कळची पुढे कोणाकय मागीर विचार करचे काय वेळ दिली तत्काल तगले शिरच्छेद केला. सर कलम कर दिया. आणि त्या पुरा रग तो पुरा एकार तेकार उडला. आणि त्यातनं सकट कडेन सकडांक भारी येचना अरे बाप रे इतले पवित्र कार्यान तू वध जाल्लो शिशुपालालो आणि कशी जाल्लो अशी म्हणून ते लोक विचार करच्या काय तांकां वेळ तांत ना. तांतू एक गंमत जाल्लें कशें म्हळ्यार शिशुपाल वध जाल्ले मागीर तागेल आत्मा तागेल जीव वचून कृष्णा भितर विलीन जाल्लो. कोण ताका चक्राने चक्र लावन वध केले पळय तागेले शरिरांत तागेली दिव्य ज्योती विलीन जाल्ली. ते पळोवन युधिष्ठिराक भारी आश्चर्य. कसन की म्हणून नारद मुनी घेऊन गेले. नारद मुनी कसन हे आश्चर्य कसन रहस्य हाजे भितरी. ताचे उत्तर म्हणून नारद मुनीनं युधिष्ठिराक काणी सांगल्या. ती काणी संक्षिप्त काणी अशी की एक पंता जय विजयानं 4 कुमारांक ब्रह्माल पुत्रांक राबयले वैकुंठा भितर वचच्या दिनी द्वारपाल जावन. तेन्ना ताका शाप दिलो की तुवें 7 पंथ राक्षस जावका म्हणून नाही 7 पंथ तुका जन्म जावका म्हणून. त्यातनं ताणें सांगलें आमकां वैकुंठ सोडून पृथ्वी वचून जन्म घेवची कसं मनाना कसं पुढे डिस्काउंट दियात तुम्ही. त्यातनं कृष्ण वैकुंठान तू विष्णू येता येता आणि सांगता अरे कसं नाही काय म्हणून आणि आमकां थंय पृथ्वी वचच्या मनाना कसं म्हणून डिस्काउंट दिवे तुवें. 7 पंथ साधारण मनुष्य म्हणून जन्म घेवची कशी 3 पंथ राक्षस जावन जन्म घेतल्यार डिस्काउंट मेळटा म्हणून. व्हडना व्हडना राक्षस जाल्यार व्हडना पुण्यान म्हणून काळ पृथ्वी गेल्या सांग म्हणून. तांतू हांव केन्नाय विचार करता. तांकां पृथ्वी वचचे विचारूय सहन जायना. आमी हांगा पृथ्वीन तूं लायक करून लाभल्या ती खावन पिवन सुखी आसा ती आनी नवीन नवीन विषय सोदीत आसा ती कसं एन्जॉय करची म्हणून. आणि तांकां हांगा येवचो विचारय सहन जायना. तर देवान सांगितलें तूं येचन काणका हे पुरो म्हगेली व्यवस्था आसा म्हगेली मनांत तूं इच्छा आशिल्ली हांगा वैकुंठान तूं लढाई करची जायना. लढाई केल्यार पट्टी पट्टी मात करची गंमत गंमत मात करचे बद्द बद्द लढाई करच्याक युद्ध करच्याक आणि वध करच्याक हांगा चान्स ना म्हणून म्हाका तुमकां पृथ्वीर पेट्टोवन थंय मटेरियल वर्ल्डान तूं तुमी राक्षस जावन येता न्हय मागीर तुमकां हांव ह्या एक युद्ध करून मारता म्हगेले ते युद्ध करचे वीर रस आसा पळय ताची संतुश्टी जाता. म्हणजे हेचन काणा ती तुमकां शाप म्हणून लेखना ती लेखू नाका ती. हांव तुमकां लायक करून तुमगेलो तूं लिला करून म्हगेली इच्छा पूर्ण करता आणि म्हगेली इच्छा पूर्ण करता तूं तुमगेलो सहभाग म्हाका मेळटा. तर फर्स्ट तांगेले जन्म म्हळ्यार हिरण्याक्ष आणि हिरण्यकशिपू कशी म्हळ्यार ब्रह्मान प्रजोत्पादन सुरू केला. तांतू कश्यप मुनीक मस्त बायलो करून दिल्या ती. म्हाका दिसता 27 आय डोंट नो आय नॉट रिमेंबर म्हळ्यार दिती अदिती दानू अशी पुरा वेंगड वेंगड नमुन्याचे ऋषी मुनिल्ले धुव. दिती दाखून दैत्य निर्माण जाल्ले दानू दाखून दानव निर्माण जाल्ले आणि अदिती दाखून देवता निर्माण जाल्ले अशी पुरा तांतू काणी आसा. तर दिती एक पंता सांजे वेळारी लायकून आयकया ती दिती एक पंता सांजे वेळारी बामणा वटू संबंध करता म्हणून तुगेले मना विचारात. सांजे वेळारी बामूण सांगता पळय देवी ही वेळ आसा पळय ही वेळ संतती उत्पन्न करचे कार्य करची वेळ न्ही. ह्या काळारी संपर्क केल्यारी संबंध केल्यारी बायल बामणान राक्षस जन्म घेता ती. पण कामातुराणाम न भयम न लज्जा. एक पंत कामातूर जाल्ले मागीर कसनय मात्या वचना. वेग निर्माण जाल्ले मागीर कसनय मना वचना. बुद्धी भ्रष्ट जाता. सांग बुद्धी असल्यार काम भावना प्रधान जाल्ले मागीर कसनय मात्या वचना. ताणें तेगेले पुडवे तांडून भितर कुडा वयले तांगेले संबंध जाल्लो. कश्यप मुनी भायर आयली ती ताणें सांगलें की तुका सांगिल्लें हांवें तूं आयक न्ही म्हगेलें पळय आमगेल संबंध जाले सुद्दां गर्भधारणा जाल्ले सत्ताकची
पृथ्वीन तू पुरा भूकंप आणि उल्कापात आणि तुफान आणि पुरा नकजल पुरा दुर्घटना जातस नैसर्गिक आपत्ती दैविक आपत्ती जातस पळय तर पळयता ती बाहेर येऊन समुद्रान तू पुरा मस्त नमुन्याचे वादळ जाऊन तुफान जाऊन आकाशात तारे पडत सकाळ पडत असत ती पुरा भयंकर एक स्थिती भय्याची निर्माण जातस कसं करचें आणि काय जन्म घेणी पोट्टा मात प्रवेश केला पोट्टा प्रवेश केल्यार इतली आणि भायरचे बाकीच काही यथावकाश जन्म जाता जन्म जाल्ले मागीर तांगेले भयंकर शक्ती तांगेले शरीर कितले आकाशा भितरी पावता वयर थंय प्रचंड शक्ती प्रचंड सिद्धी तप करून मस्त तांणी शक्ती प्राप्त केल्या तेन्ना सकट देवता तांगेले कश्ट जावन तांणी देवाला गेल्ली ती ह्यो हिरण्याक्ष आमकां भारी कश्ट दिता ताणे पृथ्वीक बॉल म्हणले म्हणजे मस्तू न्हू तिगेले कक्ष दाखोवन विस्थापित करून गर्भोदक सागरांतू तळांतू पेटयल्या तिका भारी कष्ट पृथ्वी देवतेक भूमी देवता भारी कष्टार आसा रडता आसा तेन्ना देवान ब्रह्माल नानका दाखोवन वराह देवाला अवतार घेतला आणि सुरवेक पृथ्वीक गर्भोदक सागरांतू वचून काणू तिगेले जागेर दवरले मागीर हिरण्याक्ष ಒಟ್ಟು युद्ध केला आणि तागेले वध केला संक्षिप्त तृतीय स्कंद श्रीमद भागवतान तू ही काणी येता ताचे मागीर हिरण्याक्ष मस्त बायलो आशिल्लो आणि मालगड भाव हिरण्यकशिपू येवन ताका सांत्वन दिता व्हडले प्रवचन करता आत्मा अमर आस आत्म्यान मृत्यू जायना तुम्ही बेजार करू नाका ती शरीर आत्मा केन्नाय उठून आसा ती मृत्यू तांकां दूर करता अशें तांकां व्हडलें प्रवचन दिता तुम्ही त्या प्रवचन मात्र वाजल्यार तुमकां दिसता की कोण ऋषी मुनी सांगतास म्हणून दिसता इतले लायक सांगिल्ले आसा पण मनात कसो विचार आसता तागेल्या की मेगेल्या भावाल्या मृत्यूचो प्रतिशोध घेवका म्हाका बदल घेवका म्हणून मनांत विचार आसा म्हणून तपस्या करचें वता ओके तपस्या करचें वता जंगलांतू तेन्ना देवाल अशें वेवस्था आसा की देव एकलो कीर पेटयता खंय तो तपस्या करता पळय थंय एक कीर वता आणि तो कशें करता सोय विष्णू 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 हांव ह्या पक्षाला आवाज आत्ता गेल्लो बेळगांवांत हांव एप्रिलांतू एप्रिल रामनवमीक थंय काण आशिल्ली कथा आशिल्ली म्हगेली नित्य सकाळी एक पक्षी येता एका रुखार बसून विष्णू 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 बायलेक दाखयलें पळय गो विष्णू मागीर विष्णू प्रिया अशें म्हणटा ती एक फिक्स टायम आसा सांगलें सो वी कॅन बिलीव तो पक्षी वचून खंय हिरण्यकशिपू प्रतिशोध घेवचे खातीर तपस्या करचे बसला पळय थंय रुखार बसून विष्णू विष्णू करून ताका डिस्टर्ब करता आसा तागेलें ध्यान भंग जाता ताका भारी कोप येता की त्या पक्षाक धरच्या वता हातांत येना उपास बसता ध्यानाक उपास विष्णू विष्णू करता तर तागेले मेगेले शत्रूल नाव घेता आसा मेगेले शत्रूल नाव म्हाका कोणा खातीर म्हाका शत्रुत्व आसता तागेलें नाव घेवन म्हाका डिस्टर्ब करता म्हणून आनी खूब सामान्य आवाज न्ही तो शत्रूल नावाल आवाज भारी कष्ट जाता ताका तर तो तिके डिस्टर्ब जावन घरला येता मध्येन तू एक ब्रेक घेवन घरला येता आणि त्या ब्रेकान तू तागे मनात ते विष्णू 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 चलता त्या पक्षाला आवाज पळय विष्णू 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 आणि तान तू तागेले बायलेर संबंध जाता आणि तशें जावन प्रल्हाद आली गर्भधारणा जाता गर्भान तू प्रल्हाद प्रवेश करता राक्षस कुलान तू वैष्णव प्रवेश करता कयाधू तागेले बायल गुरबेण जाता आणि तो उपास वता तपस करच्याक मेगेल भावाल्या विष्णून वध केला तागेले प्रतिशोध म्हाका घेवका दिवची म्हणून उपास वता आणि 1000 स्वर्गीय वर्ष तप करता नभो दृष्टवा वैरी पळोवन दृष्टी वैरी हात वैरी आणि पय्या बोट्टार राबला तो एक दीस स्वर्गीय वर्षाचो 6 महिने 180 days इज 1 day ऑफ स्वर्ग लोका
तशी 1,000 वर्ष म्हळ्यार कितली वर्ष जाले? 180,000 वर्ष पृथ्वी तुले, 180,000 वर्ष तशी रबला तो. इतली भयंकर तप केला की ताणें रब्बील कडेन पृथ्वी सकाळ गेल्या तागेलें वजन वाडून, पृथ्वी अशी सकाळ गेल्या, तागेले माथ्या दाखून एक ज्वाला फ्लेम जाता, निर्माण जाता, आणि ताची उज्जो स्वर्ग लोकांक वचून तांकां कश्ट दिता. हांगा कशी होळी आमी करता पळय, मस्त लागीं रावचें जायना, मस्त लागीं गेल्यार मस्त कश्ट जाता, दूर दाखोवन पळोवता. ते होळयेचे हे हांगाची 10 मीटर 5 मीटर आसलेली कश्ट जाता. तो खंय राबला, थंय दाखोवन स्वर्ग लोकांत तो उजो पावतस आनी तांकां थंय स्वास ना, तांकां तांकां भारी कश्ट आसा. आनी तागेल्या शरिरान तुलें ना पुरा एंट्स पळय, एंट्स मुययो, आमगेली मुययो कशी घरांत तूं सक्कर गोडशे कसं नासता ते तांणी घेवच्या वता ती. जंगलांत तुले मुई कशें न्हय, मांस खाताली मुई, ते पुरा कोटी कटल्यान मुई ಒಟ್ಟು जावन हिरण्यकशिपूले सक्कळ मांस पुरा खावन सोडला आणि अस्थि पंजर मात्र भरला, हड्ड मात भरल्या ती. इतली कठोर तपस्या, तांतू तागेले प्राणच पळय, तो हड्डा मात्र जिवंत आसा, हड्डा मात्र भोंवता आसा. ताका भोंवचे खातीर रगत ना, रक्तवाहिनी ना, मांस ना, कसनी ना, कसनी वर न्ही थंय. तागेल्या शरिरा भितर अशी, तागेल्या शरिरा पाशी व्हड मुयेल घर जाला निर्माण, वारूळ म्हणटात ती मराठींत. तरी तागेली तपस्या भारी, एकाग्रता, कॉन्सन्ट्रेशन, निश्चय ध्येय पूर्ती करचे खातीर मन एकाग्र आसा. हा तेन्ना एक मिनिट, हा तेन्ना सक्कळ तागेले ते अशें सांगले आसा की आयचे पर्यंत, आयच्या काळापर्यंत सृष्टी ब्रह्मांड निर्माण केल्ले मागीर आज थंय सकळा पशी चॅम्पियन कोण तपस्येन तूं, तो हिरण्यकशिप. नंबर 1 गोल्ड मेडलिस्ट तपस्या हिरण्यकशिप. मागीर नंबर 2 आमगेले ध्रुव महाराज, आमगेले देवता सायडान तूं, देवता सायडान तूं टॉप टॉप गोल्ड मेडल. पण सकळा भितर देवता दानव भितर हिरण्यकशिपू नंबर 1. इतली भयंकर तपस्या आज थंय कोणें केल्लेली ना, तागेले तागेले म्हणके तपस्या कोणें केल्लेली ना. तर मागीर तागेले ते भयंकर तपस्या, उद्देश वायट, तपस्या अघोरी, सात्विक तपस्या न्ही ते. कोणें सात्विक तपस केल्यार सकळांक खुशी जाता, सकळांक लाभ जाता, सकळांक भारी आशीर्वाद दिवपाक मना येता, मना प्रसन्न जाता. आणि हागेल तपस्या पळोवन सगळ्यांक भंय करता, सगळ्यांक हृदय धडधडता, सगळ्यांक हूम येता, भंय जावन धांवता देवा लागीं कशें करचें म्हणून. मागीर ब्रह्मा देव म्हणटा ताका राब बाई, आनी तपस केल्यार तो पुरा कसो खांपून व्हरता, म्हणून जबरदस्ती ब्रह्माक दर्शन दिवपाक येवका पडटा. हे जो फरक आसा, आमी तामसी तपस्या करता पळय तेव्हा देवाक विवश जावन येवका पडटा जबरदस्ती. आणि ध्रुव महाराज तपस्या करता तेन्ना देव खुशेन मोगार येता दर्शन दिवचे खातीर. तर ब्रह्माक सक्कट देवतान वत्ताय केला की तुम्ही आत्ता वचू का, तेगेले तपस्या राबू का, ताका जावं म्हणून पळोव का तुमी वचून. ब्रह्मा दर्शन दिता आणि ब्रह्मान आयल्स ताका दोळे उगडता, दोळे सोडून पळयता. ब्रह्माक तागेली अवस्था पळोवन भारी बेजार जाता. कसन अवस्था, 1 ग्रॅम मांस ना अंगार पुरा, ना रक्त ना कसं ना, हड्ड मात्र अस्थि पंजर तांतू तो जिविंत कशें राबला म्हणून ताका गोतू. तागेले कमंडलांतल्यान ब्रह्मा पूज केल्ले कमंडल घेवन आयले ती. ब्रह्मा सकळ श्रेष्ठ पुरोहित नव्हे, तांणी थंय ब्रह्मा लोकांत तूं रंगनाथाला पूज करता ती. तर ते उदक काणू ताजेर घालता ती हिरण्यकशिपुरी. ताका अपास पुरा चंद तेजस्वी रूप प्राप्त जाता, फुडल्या पशी चंद रूप प्राप्त जाता. मांस आनी पुरा लायक जावन चेहऱ्यात तेज जावन भारी सुंदर ताका रूप प्राप्त जाता. आणि ब्रह्मा म्हणटा तूं कसन जावं का. कसं उत्तर, फर्स्ट उत्तर, म्हाका मृत्यू नाका, म्हाका अमर कोरका. हा सकडाले एक मनान तू, कोणाके मोर्चा ना, कोणाके अमर जावचे मात्र एक विचार मनात. ब्रह्माले उत्तर फिक्स आसा, प्रश्न फिक्स आसा, उत्तर फिक्स आसा. कसं म्हळ्यार म्हाकाय मृत्यू आसा, तुका कशी अमर करचे, आनी कसं नेमकू का तुवें.
ताण लेखले की हांव मस्त बुद्धिमान असं, हांव अशी अशी पुरा वरदान घेता, अमर जावचे म्हण केशी म्हाका लाभ मेळता. तो अमर ना म्हणत न्हय, हांव अशी वरदान घेता की अमर जाता हांव, म्हणून कसं म्हणता, पळय म्हाका उदकांतू, नेलारी, आकाशांतू मृत्यू जावचो नज. म्हाका दिसांतू सूर्य आसतना मृत्यू जावचो नज. सूर्य गेल्ले मागीर चंद्र आसतना, चंद्र नासतना रात्री वेळार मृत्यू जावचो नज. तू निर्माण केलेले प्रजेंतलो प्रजाजनांतू तू कोणा जन्म दिला तांतुले जिवंत व्यक्तीनं जावं मेल्लेल्या व्यक्तीनं मेगेले वध करू ना. पळय किती हुशार आसा. मेल्ले मागीर कदाचित ताणें कसं शक्ती प्राप्त करून वध करून सांगूक फावच न्हय, त्यावेळी कवर कोरका म्हणून जिवंत आणि मेल्लेले तुगेले निर्माण केले मागीर कोणाकय तांतू वध करचे अधिकार ना. मागीर खंयचेय शस्त्र, शस्त्र म्हळ्यार कसं न्हय देख पडता, तलवार, पेस्काती, धनुष्य बाण, गदा देख पडता अशी. आणि अस्त्र म्हळ्यार कसं न्हय देखपणा, आवाज, ध्वनी, मंत्र, मंत्र उच्चारण करून ते अस्त्र निर्माण करतात. अग्नी अस्त्र, वायव्य अस्त्र, ते शस्त्र आणि अस्त्र ते खंयचे निमित्त बेगीन वध जावचें नज. मागीर घरा भितरी आणि घरा भायरी बेगीन वध जावचें नज. आणि म्हाका कितले तुम्ही निर्माण केला जगत्य, त्या जगत्यान तुले प्रत्येक इंच कितले लोक आसा ती सक्कड कडेन मेगेले आधिपत्य आसूं का, हांव राय जावन आसूं का, मेगेले कंट्रोल आसूं का, मेगेले नियंत्रण आसूं का, मेगेले अधिकार आसूं का, मेगेले साम्राज्य आसूं का म्हणून. आणि सक्कड सिद्धी म्हाका जावं का. अष्टसिद्धी प्राप्त केल्या ताणें हिरण्यकशिपून. हा प्राप्ती, महिमा, लगिमा, अणिमा, सक्कड नमुन्याचे भेस बदल करचे, रूप बदली करचे, आकार बदली करचे, कसं जाव का ते निर्माण करचे, कसं नमुने रावणाक तशी आशिल्ले सक्कड नमुने सिद्धी ताका आसा. देवूच जाल्लो तो, देव एक नमुन्याचो, हास्य भावनेन राक्षसू, पण सक्कड देवाला शक्ती, सक्कड नॉलेज, सक्कड ज्ञान पुरा ताका प्राप्त जाता. आणि म्हाका पूर्ण ब्रह्मांडाले कंप्लीट सार्वभौमत्व प्राप्त जावका, नियंत्रण म्हणून सांगला. ब्रह्मा, विष्णू आणि शंकर हे सोणू तांगेल राज्य सोणू सक्कड राज्य ताका प्राप्त जाता. आणि जाल्ले सताक त्या राज्याचा अधिकार आणि वरदान प्राप्त केलेली कसं करता पळय, तांग आतां कोणाक एक शक्ती प्राप्त जाली म्हणल्यार जनकल्याणा खातीर उपयोग करीत न्हय, स्वताय लाभ घेव येतं, जनाकय लाभ देऊ येतं. कसं कसं पावर असं ते पावर उपयोग कर येतं. पण रावणानं वरदान प्राप्त केलेले सुर्वे आक्रमण केले कुबेरा राज्यांतू ताका धांवडावन सोडले. तागेले पुरा संपत्ती कॅप्चर केली, पुष्पक विमान कॅप्चर केले. मागीर सक्कड कडेन वचून बायल्या मनशांनी रेप केल्लो, सकडांक लूट मार करून हाडले. नाका जाल्लेले करचे. केन्ना मन वायट आसा पळय तेन्ना कितली पावर मेळटा ती डेंजर जाता, भयंकर जाता, भयानक डेंजर. तशी हाण कसन केले, सक्कड पृथ्वी नियम कॅन्सल केले. गाद्यान तूं काम केले शिवाय भुमीन म्हाका सकड पीक दिवका, क्रॉप दिवका म्हणून. मागीर गद्दे काम करचे ना, रेडीमेड तांदूळ जावका, रेडीमेड गहू जावका, रेडीमेड दाळ मेळका अशी आज्ञा करून धरल्या. आम्ही कोणेय कसं नाही करना ती, गाद्यान तूं काम करना ती. पृथ्वीन हाण दिवका पुरा सामान. वायू देवान केन्ना जावका तेन्ना थंड हवा वार दिवका. केन्ना म्हाका पावस जावका तेन्ना पावसा म्हयनो असल्या वडना, तसं नाही असल्यार म्हाका जावं तेन्ना पावस जावका. मना असेल तशी. पाप पुण्य केल्यारी स्वर्ग आणि नरका वचका ती, नाही आम्ही पाप केल्यारी पुण्य केल्यारी आमकां स्वर्गान तू वरका, अशी पुरा नियम पुरा प्रकृती चेंज करून सोडला. पुरा कंप्लीट कंप्लीट केऑस, अराजक करून दवरला. मागीर गाद्यांतू, जंगलांतू, ऋषी मुनी आश्रमांतू आणि शहरांतू, गावांतू सकड कडेन उज्ज लावन सोडला. सगळं हाहाकार करून सोडला. सगळ्याले यज्ञ बंद करून सोडला, मंत्रोच्चारण बंद करून सोडला. बायले मनशार रेप करचे, उज्ज लावन सोडचो, अशी पुरा करून भयंकर तांणी हिरण्यकशिपून सगळ्यांक कश्ट दिला. आणि विशेष म्हळ्यार सक्कड देवतांक तांगेल लोकांत वचून तांगेल राज्य पुरा खांपून तांकां धांवडावन सोडून तांकां पुरा जंगलांतू आणि पुरा गुड्ड्यांतू त्या गुफे वचून निपोवन दवरले. मागीर ताका निपुका पडता अशी धांवन
न्हीद निपल्यात वचून तांकां राबच्या घर ना खावच्या खाण ना कसं नाही अधिकार ना कसं नाही तांकां शस्त्र अस्त्र कसं नाही ना पुरा भय्य भीत करून उचरा धांवडान सोडला सक्कळ कडेन दुःख 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 जाला ताचे मागीर आता एक बस सांगचा विसरलो मध्यंतू ते तपश्य करचा गेला तो ताणे येऊन घरल्याक बायलेक गुरबण करून उपास संपला आणि तप करता असा आणि काही ब्रह्मा आणि काही प्रसन्न जायनी आणि येईन आणि काही त्या मध्ये काळान तो हिरण्यकशिपू तागेले त्रास जावन सकळ दुःखी आसा ती तो तपश्य केल्या पळोवन सकळ देवता ಒಟ್ಟು जावन सकळ दानव दैत्यावरी आक्रमण केले युद्ध करचे खातीर आणि त्या युद्धान तू हिरण्यकशिपू ना आशिल्ले निमित्ती सक्कड देवता विजय प्राप्त करतात आणि विजय प्राप्त करून तागेले त्या राज्य पुरा पादाक्रांत करून तागेले संपत्ती पादाक्रांत करून तागेले बायलेक अरेस्ट करतात कयादू ते गुरबिणी तिका अरेस्ट करून इंद्र देवता तिका व्हरून मागीर व्हरता आसा ती वाटेरी नारद मुनी तांकां मेळटा नारद मुनी म्हणटा अरे तुम्ही युद्धान तू दादले मनशांनी युद्ध करचें न्हय ते बायले मनशां कसं तू धांवडान व्हरता आसा खांपून व्हरता आसा ना 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 तिगेल पडटान तू राक्षसा वंश आसा ताका आमकां वध करचें आसा आता आज जरी ही घटना जाल्ली असली रे आम्ही कसं करता ती गुडबीण बायलेक बायले मनशाक मान सोडतात न्हय पेस्कात घाल न्हू पण राक्षसांक तेन्ना तितली बुद्धी आशिल्ली की गर्भ अवस्थेन तूं गर्भपात करचा नजा जन्म जाल्ले मागीर मार येता पण गर्भ अवस्थेन तूं कोणा मारचा नजा म्हणून तिका व्हरून दवरचें आसा खंय आणि दवरून तेगेले 9 महिने जाल्ले मागीर डिलिव्हर जाल्ले मागीर ते चेरडा मारचे आसा खंय तर नारद म्हणतात नाही तिगेल गर्भान तू तिगेल गर्भाशयान तू राक्षस जीव ना तिगेल गर्भाशयान तू वैष्णव जीव आसा म्हाका तसा तागेले पुरो इतिहास त्यामुळे तुमकां हांव आदेश दिता पळय नारद मुनीले कितले इम्पॉर्टन्स आसा पळय ताका राक्षसय सन्मान करता ती रावणू कंसू हिरण्यकशिपू हिरण्याक्ष तुम नाव घे ती सक्कड येवन नारद मुनीक नमस्कार करतात आणि भारी सन्मान करता लागले भय करता का नारद मुनी पळयल्यार देवताक सांगता नारद मुनी की तिका मेगेल्या आश्रमान तू हांव व्हरता आसा आणि हांव पळयत तिका म्हणून तर नारद मुनीन तू मध्ये येवन कयादूक गुरबीण बायले मनशेक वचून तागेले आश्रमान दवरचें आसा आणि आश्रमान तू नित्य तिका भागवत शिकोवचें आसा तर त्या भागवतान तू नारद मुनी सांगता पळय विचार करी नारद मुनी भागवत शिकयत आसा ती कितली भाग्य आसा पळय ब्रह्मा दाखवून भागवत शिकला त्यांनी स्वतः ब्रह्माक कृष्णान शिकयला स्वतः विष्णून शिकयला अशी पुरा हाय लेवल नॉलेज नारद मुनी एकलो बैसून एकले बायले म्हणजे दिसते असं 1 to 1 असे नाही की 50 बायले बसल्या ती आणि क्लास चालू असतात नंतर कोणी नीट काढता कोणी जाग असते ती अशी नाही एकले का तरी भागवत सांगता असं किती मारी पट्टान तू तो वैष्णव जीव बसला नव्हे ताका पुरा बोध दिवची का तरी ज्ञान दिवची का तरी उपदेश दिवची का तरी बसला थंय आता तिका तांतू मन ना कितें म्हळ्यार तिका भंय आसा मनान तूं केन्ना मेगेल बामूण येता वापस आनी केन्ना हांव हांगा देखून धांवन वता तो आतां बसला तपश्शेक ताका कशी डिस्टर्ब करचें तो केन्ना येता गुर्तू ना म्हणून म्हाका न्हुतो बैसुका पूण तिका तांचो इंटरेस्ट ना तिगेलें मन एकडे तेकडे धांवता आसा कसं म्हणून भय्यान तूं आसा विचारान तूं आसा विक्षेपान तूं आसा पण पोट्टा आशिल्लो चेडू लायक करून आयकत आसा सक्कड सांगिल्लें पुरो आत्मसात करचें आसा ताची रेफरन्स बाकी देता केन्ना तो तागेले क्लासमेटाक शिकयत पळय तागेले शंड अमरका क्लासमेटा तूं तेन्ना ताका निमगीता ती अरे तूं हे पुरो खंय शिकिलो हांगा पुरो असं शिक्षण मेळना हांगा कोणी वैष्णव ऋषी मुनी येना तूं पुरो कसं नाही उलयता खंय तो उलयता खंय शिकिल तूं तर तेन्ना सांगिल्लें आसा प्रल्हादान की हांव केन्ना अम्मा पोट्टा आशिल्लो हांवें तेन्ना म्हगेले गुरू महाराज नारद मुनी म्हाका पुराय आयकून सांगिल्लें आसा खंय मागीर तूं अशें जाल्यार तुगेली अम्मा तशी ना अम्मानेगे तशी राक्षस प्रवृत्ती आसा आणि तू अशी कशी वैष्णव प्रवृत्ती तो म्हणटा की अम्मान ते मन लावून आयकनी अम्मा इंटरेस्ट ना हांव आयकलें म्हणून म्हाका हृदय परिवर्तन जाल्लें
आणि तिका आयकुचे चान्स मेळ्ळो मात्र, पण ती लाभ घेन तेजे म्हणून तिगेली अशी अवस्था मिगेली अशी अवस्था. म्हणून केवळ प्रवचनाक वचून प्रयोजन ना, प्रवचनाक वचून लायक करून ऐकू का, आणि आयकल मागीर नोट्स बरो का, नातल्यार न्हीद येता. म्हणून नोटबुक पळय, नोटबुक एजरा दवरले आसा ताकाण दवर न्हू, नोटबुक दवरून ताजी नोट्स कर का, म्हणजे जागृत जावन आयकू का. आणि मागीर ते केवळ नोट्स दवरून नोटबुकात दवरचे न्ही. नोट्स बरयले ती प्रवचनान तू न्हीद का न्ही, ते पुरो बरोवन दवरला. ताचे मागीर ते कसं बरयला पळय त्या जीवनान तू अमल कर का, प्रॅक्टिकल अप्लिकेशन कर का ताचे, तेन्ना त्या श्रवणाचे फल मेळचे. एक आयकून मात फळ मेळना, आयकून ताचेर चिंतन आणि मनन कर का काही, तेन्ना मानसीक पुरा पाप नष्ट जाता अशें सांगिल्लें आसा. आयकू का ताचे लाभ आसा, पण बद्द आमगेले पाप क्षालन केन्ना जाता, केन्ना आमी लायक करून ध्यानपूर्वक आयकता ती, आणि ताजी मागीर केन्ना ताजे चिंतन करता ती, मेडिटेशन करता ताजेर, मनन करता ती, तेन्ना अशी मनाले लायक न्हावन जाता. मागीर मनान तूं कितें विकार आसा पळय ते मन न्हाल्ले म्हण जाता. बद्ध स्नान केन्ना जाता मनाचे, मानसीक स्नान ते मनन केल्ले जाता. आणि ताचे मागीर त्या क्रियानिमित्त करता पळय आमी, ते आयकले आनी गोच जाल्लेले गोश्ट वस्तू आमी करता ती, तेन्ना ते संपूर्ण शुद्धीकरण मानसीक पाप आणि शारीरिक पाप पुरा नष्ट जाता. हांव ते केल्ले म्हणून मेगेले हृदय परिवर्तन जाल्ले, आणि ते आयकलेलो हांव विसरनी. आत्ता काय मेगेल गुरु म्हाका हांगा मेळना ती, हांव घर बांदून मात मेळ्ळेलो तांगेर, आयकल मात्र पळयनी हांवें, आयकलेले मात्र त्याचे आत्मसात करून न्हू अवडगास दवरले आसा. म्हणून म्हाका आज ही हांगा प्रतिकूल वातावरणांतूय मेगेल मन अस्थिर त्या विशयान तूं स्थिर आसा. म्हणजे कोणाकय तुमकां मेरी रिजन दिवची आगत ना, कितें म्हळ्यार म्हाका पळय बामूण मेगलो साय करना, बामूण भक्ती तू इंट्रस्ट ना, बामूण म्हणटा बायले इंट्रस्ट ना, बायल बामूण म्हणटा ती चेडूबा इंट्रस्ट ना, आणि सून म्हणटा माय म्हाका करूं दिना, आणि बामूण म्हणटा बायल करूं दिना, अशी पुराय आमी सांगची मात्र कारण मात्र कोणाक करचें आसा. ताणें प्रल्हादा उदाहरण पळोवं का, तागेले कसं ना आशिल्ले प्रतिकूल, प्रत्येक वस्तू प्रतिकूल आशिल्ली तागे लागीं, खंयचीय वस्तू अनुकूल ना. सक्कड कडेन निगेटिव्ह वायब्रेशन आसा, सक्कड कडेन राक्षसी प्रवृत्ती आसता, ताचे मध्य आसता, आणि तो व्हडलो राय न्ही ते चेंज करचे खातीर. तो छान चेडू, तागेलो बापूस इतलो व्हडलो राक्षस, पुरा जगत त्यान तूं भंय निर्माण करून सोडला. असल अवस्थेन तूं ताणें तागेली कृष्ण भावना कशी मेंटेन केल्ली, हाजी विचारी आम्ही सगळ्यांनी विचार करता, चिंतन करता. आणि कसं नाही रिजन दिवच्या नजर म्हळ्यार मेगे लागीं अशी आसा, मेगे लागीं तशी आसा म्हणून. आमकां देवाल विशयान तूं प्रगती करची काय तरी कसन अनुकूल आसा तेज आमकां देवान दिवचे केन्नाय. आणि आमकां देव केन्नाय वायट निर्माण करना कसं न्ही, आमकां आध्यात्मिक उन्नती करची काय तरी आमगेली आत्मशुद्धी जावं का म्हणून कसं अगत्य आसा, तेच मात्र देवान आमगेले खातीर करचे. आमकां केन्नाय वायट दिसता पण आमगेले देव केन्नाय वायट करना. आमगेले चांग जावचे खातीर आमकां परीक्षा कसोटी दिता आसा. ताजे मागीर मागीर कया दूख तो येता उपास, तेन्ना नारद मुनी तिका उपास पेटयता, मागीर ती बाळन जाता, आणि प्रल्हादालो जन्म जाता. जन्म दवर न्हू हो चेडू, ताका तपश्यान तूं चड मन आसा, इंद्रिय विशय भोगांत ताका मन ना, खंय एकार ताकड धांवना तो, चेडूपणा म्हण काही गंमत करना, गंभीर जावन ध्यान करचें, चांग वर्तणूक करचें, अशें पळय तागेलो वेळ आशिल्लो. चिके व्हड जालें मागीर ताका हावस बापूस गुरुकुला पेटयता. खंयची गुरुकुला, षंड अमरका युनिव्हर्सिटी विश्वविद्यालय राक्षस गुरुकुल, तांत ताका प्रवेश करता ती. आणि षंड आणि अमर्क ते शुक्राचार्याल पूत, शुक्राचार्य दैत्य गुरु. हा आता नाही केन्ना कसोय सत्ययुग दवर न्हू, केन्ना वशिष्ठ मुनी रामाकुलान तो रघुकुलान तो गुरु आसा पळय, वैवस्वत म्हणू दोन तेन्ना तो देवता गुरु, आणि शुक्राचार्य तेन्ना दोन राक्षस गुरु आसा. तो हिरण्यकशिपूय गुरु आशिल्लो, आणि बली महाराजय गुरु आसतो, आणि ताजे मागीर फुडली पिढयेन तो गुरु आसा. प्रल्हादारी गुरु आसा, तागेले विरोचना गुरु आसा,
मागीर बली महाराजा गुरु आसा मागीर बाणासुरा गुरु आसा कारण त्या पिढी जात गुरु तो पकडालो. तागेले ते दोन पूत त्या वेळचे शंड आणि अमरका ते ताका शिकायची सुरू करता ती पुरा कोणाक कोण आमगेलो कोण परको कोण शत्रू कोण मित्र कशी ते आमकां कोळका आणि शत्रू कशी वध करका नष्ट करका आणि आमगेल्यांक कशी लाभ करून दिवका अशी स्वार्थ पुरा नायक कोण शिकयता ती परमार्थ शिकयनाय ती कशी स्वार्थ करता कशी इंद्रिय भोग करता कशी लायक दुड्ड ओट्ट करता कशी सकड जावका तशी खांपून घेवका जावं केन्नाय सहज मेळना तरी खांपून घेवका कसन जाल तशी करून एन्जॉय करता अशी पुरा लायक कोण शिकयत आसता ती राक्षसी विद्या आणि ताका तो रुची ना तो आर्ग्युमेंट करता आसता अरे तुम्ही कसं शिकयता म्हाका मेघलाक मेघल लेकार सकड आमगेले मित्र आसा ती कोण शत्रू ना ती तुम्ही शिकयता आमकां नाका जाल्ले पुरा हो शत्रू हो मित्र पुरा हेका सान खंयचे नमुन्यान ज्ञान तुमगेलें अशें म्हणून तो विद्यार्थी आर्ग्युमेंट करता आसता तांकांय ते बेजार जाता अरे कसन मो आमगेलो आयकना आमकां प्रश्न करता एक 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 दोन तीन तागेले क्लास पूर्ण जाले मागीर सेशन पूर्ण जाले मागीर ताका व्हरता ती लायक करून बापसू भेटच्या खातीर आवसू येता दरबारांत तूं मुगेल पुत्तालाजी फर्स्ट स्टेज पूर्ण जाल्ला न्हय म्हणून बापसूक भेटू वचचें आसा म्हणून ताका लायक करून व्हरता आनी बापसाक बापसू लायक ताका पांयार बसून मोगान उम घेवन तागेले केंसा भितर हात आनी पुरा लायक करून मूव करून ताका निमगेदा कसन तूं शिकला म्हाका सांग पळोवया कसन तूं शिकला आज पर्यंत तेन्ना म्हणटात तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम म्हणटा अण्णा पळय ह्या जीवनांत तूं साधू संग केल्याशिवाय कसनय कल्याण ना नाका जाल्यार फळां करून कसनय ना वृंदावना वचुका वनांत वचून लायक करून भजन करूका देवाल प्राप्ती करूका हेचे हांव शिकिलो बाप आयलो कोप आणि डोळे वड करून शंडभर कपळयले तुमने दोळ्यान नेमगेल तांकां हे शिकयले बैल पुत्ता तुम्ही तांकां कळटा ते प्रश्न तागेलो दोळ्यान तुल्यान ना ना आमी हाका पुरो शिकयनी ह्या खंय तकून शिकलो म्हणून आमकां ना आमी ताका हे शिकयनी आमी ताका लायक लायक पुरो शिकयला आमगेले विद्या शिकयला ह्या पुरा नाका जाल्लो तो खंय शिकलो म्हणून आमकां गोतना अशें दिसता म्हाका की आम्ही केन्ना थंय वता पळय तान्नी पिवच्या खातीर जेवच्या खातीर तेन्ना कोण की ऋषी मुनी वैष्णव येता अशें पुरो ताका एकल्या बस शिकयता अशें पुरो आमी वता तिके लायक करून अशें गस्त दवरका कोण येता कोण वता नाका जाल्ले कोण येता का ताका प्रिवेंट करचे खातीर आमी लायक करून ताका गायड करयता राय हरण्यकशिपू हेचर काणा खातीर आमी आतां जबाबदार घेवन ताका लायक करून पळयता ती आनी कोणाकय भितर वचूं दिना ती आमी तांकां लायक विजिलन्स करून दवरता ती आनीक पण येताना पळय तुमकां लायक दिसता म्हणून ताका व्हरता ती ताका बिश्टा येता ती कसन तूं प्रनाक जाल्लो उलयता कोण शिकयता तुका कोण हांगा येता कोणाक कोण येना हांगा हांव म्हगेले गुरून म्हाका शिकयले ते परत विंगड सांगना ताका लायक करून सांगना पण ते ताका बिश्टा येता न्ही आनी लायक करून शिकयता ते नाका जाल्ले आनीक पंता बापसू भेटच्या वेळारी आवसू येता म्हणटा आवसू म्हणटा तूं म्हगे लागीं यो तूं लायक आनी पावडर लायता लायक मेकअप करता लायक चंदू कर तुका आनी पळय बेटा पुता ह्या वेळार कसं नाका जाल्यार उलोवं नाका अण्णा कसन प्रिय आसा पळय तेच मात्र उलोवका ताका प्रसन्न करता म्हणून लायक ताका मोग आनी करून घेवन येता आनी अपास बापूस ताका पांयार बसून पुता कसन तूं शिकला म्हूण सांग तेन्ना म्हणटा श्रवणम कीर्तनम विष्णू स्मरणम पादसेवनम वंदनम सख्यम आत्मनिवेदनम ताका इतलो कोप आयला इतलो कोप आयला विष्णू स्मरणम करत काही मेगेल शस्त्र विष्णू आसा मेगेल विष्णू स्मरण नाव घेता तूं तागेलें आयकुका म्हणून सांगता तागेलें नाव घेवका म्हणटा तागेलें स्मरण करता म्हणटा कसन नाका जालो उलयत तूं चंड बरं का तुम्ही तांगेल नव्हे ताका इम्प्रूव करून हाडता म्हणून कसन कोण हाडला कसन चल्ला तेन्ना म्हणे आमकां गोतना कसन न्ही आमकां गोतना हो चेडू कसा म्हणून आमकां गोतना वसप ताका आपास घेवन शिकाय ती आणि ते पुरा अशी 1 2 3 चलता आसता आनीक पंत येता पळय तेन्ना ते सेकंड टायम आयले मागीर ते हिरण्यकशिपू मस्त खूप येता तो म्हणटा तागेले मस्त संवाद आसा भागवतांत तो म्हणटा केन्ना आमगेल्या शरिरांत तूं लेक हातान तूं अशी लेका ती केन्ना ट्युमर जाता ट्युमर कर्करोग जाता पळय तेन्ना ताका त्या वेळार कातरून सोडका वेळेन तूं कातरून सोडल्यात तरी तो कॅन्सर हाता दाखोवन पुरा शरिराक वचून
पुरा शरीर नष्ट करता. तशी हे चेरडू मेगेल चेरडू नाही, हे आमगेल शत्रू चेरडू. त्या आमगेल वंशांतू लागेल कॅन्सर असं. तक आत्ता वध कोरका आणि पुरा आमगेल राक्षस वंशाक नष्ट करतो आमगेल शत्रू जन्म घेतला आम घरांत. तक्का तर होर नु दिश्टू मारका म्हणून कसन तुमगेले असं कशी दिश्टू मार साध्य असं खंचे नमुन्यारी. ಅದಕ್ಕೆ सांगितलं आम्ही मोदीनं फ्री फ्री हँड दिला. द वे यू वॉन्ट डिस्ट्रॉय द एनिमी तशी तुमगे लागी पेस्कात असवे, भाल असवे, तलवार असवे, धनुष्य असवे, गदा असवे, विष असकी, उज्ज असकी, सकड नमुने तुमका आम्ही फ्री ऑर्डर दिता ती. तक्क कैद कोरका तुम्ही. मिगेल पूत असल्यारी आय डोंट केअर. मिगेल वंश म्हाका मस्त प्रिय असा. मिगेल वंशा लागेल कॅन्सर असा हाका आतां कट्ट करून दिशू मारका म्हणून. तांकां फ्री हँड म्हणल्यार तांणी प्लॅन करता ती ताका नष्ट कोरका म्हणून. आतांची मध्येन तूं आतां पळय ताका विष दिता विष. ते विष पित्त लायक करून तातूंत तुका कसलोय परिणाम जायना विशाचो. मागीर ताका विशयले साप आसा पळय पॉयझनस स्नेक 1000 गटल्यान त्या खड्ड्यान तूं ताका घालता ती. कोण पूण एक साप चाबता आणि विष जावन मरता म्हणून. तर ते तांतुले एकय साप्पाना ताका चाबिल ना. एकय साप चाबना. मागीर ताका थोडो आश्चर्य जाता अरे एक साप चावल्यार मरता तर एक सापय चाबनी म्हाका जिवंत भायर आयला. विष पुरा पिल्ल मागीर कसनी जायनी. नो सिम्टम नथिंग नो अनकॉन्शियसनेस. मागीर ताका म्हळें ताका आमी आतां गुड्ड्या दाखोवन लकोवन दिवया. गुड्ड्या दाखोवन लकोवन दिली मागीर विष्णू सकाळी येवन ताका कॅच करता लायक करून. मागीर तलवार घेवन ताका मारता ती. तलवार भितरी वचना ताका कसं घाय जायना रगत येना कसं जायना. कितली वार केल्यार कसं जायना. धनुष्य बाणा केल्यार कसं जायना. गदा घेवन मारता ती कसं जायना. उदकाडू बुडयता ती कसं जायना. मागीर तांकां दिसता की हाका उज्ज लावका म्हणून. तर हिरण्यकशिपूली एक भयण आशिल्ली होलिका देवी तिगेलें नांव आसा. तो होलिका देवी तिणे तपस्या केला तागेले भावा वट्टू आणि ब्रह्मान तिका वरदान दिला कितें म्हळ्यारी की म्हाका केन्नाय उज्जा विशयान तूं भंय आसनाचें म्हणून. उज्ज लागून म्हाका लासूं जावका नाका म्हणून. कितलेय उजो लागल्यार पुरा जयान जळल्यार हांव जळचा नसं अशी पुरा तेका वरदान देवन आसा. तथास्तु म्हणलेलें आसा. तर हिरण्यकशिपू उडगास येता अरे म्हगेले एक भयण आसा बाकी पुरा उपाय चालना न्हय. एक काम करत न्हय तिका तिगेलो भाचो तिगेले पांयार दिया ती लायकन बसोन तूं मोव करता. आणि मागीर 4 बगलेन उजो लाया ती. आणि उजो लागली मागीर ती काय लासून जायना. पुत्र जो मागीर पूत आसता तो लासून वता. तशें करुया आमी. तशी आयडिया करुया म्हणून तिका लायक करून लायक पापण घाल न्हू पुरा गंमत करून हाडटा ती तिका ताका. आणि तिका बसका लायता तागेले पांयार तिका दिता ती लायक करून मोव करता आणि ताका मोव करता करता पुरा राक्षस चारय बगलेन उजो लायता ती. आणि भयंकर उजो लागता भयंकर उजो लागू लागू लागी 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 येता. आणि थोड्या वेळान तिका काय ती खुशी आसा. तिका तस की हांव काय जळना चेडू जळता. आणि थोड्या वेळान तिका कळता की चेडू काय जळना हांवय जळता सुरू जाल्या. पांया उजो जालो हाता उजो लागलो. तिची पुरा बोमार सुरू केला. ब्रह्मा ब्रह्मा खंय आसा तुम्ही म्हाका वरदान दिलेलें न्हय की म्हाका उजो लासिना म्हणून ह्या कशें जाल्ला. उजो म्हाका लासीत आसा. तेन्ना ब्रह्मान प्रकट जाला आणि सांगला पळय तुका विधायक कार्य करताना उज्जा ताका अभय दिला आमी. ते दुष्कर्म करचे खातीर दिल्लेलं नाही वरदान तुवें. तुगेले मिसयूज केलं तुवें वरदान मेगेलें. ते सान निष्पाप चेडाक लासू खातीर तूं तुगेले वरदान उपयोग केलो. दुरुपयोग केलो उपयोग नाही. मिसयूज केलो दुरुपयोग केलो. त्या खातीर तुवें आत्तां जळका तिची म्हणून देवाला यद्राकाची ब्रह्माला यद्राकाची ती लासून राख जाता आणि चेडा कसनय जायना. असल सकड नमुन्याचे कसं कसं नमुन्यान मृत्यू जाता पळय त्या सक्कड नमुन्याचे सक्कड प्रयत्न करून जाल्ले मागीर शंड अमरका आणि राक्षस टीम येता दरबारान तो घेवन लगेच ताका पांयार चेडाक अम्मा अन्नाल्या हे तुगेले चेडू कसा म्हणून गुतना कसा गेल्ल्यारी मरना. विष दिवन जाल्ले साप दिवन जाल्ले सकट करून जाल्ले उज्जल आसून जाल्ले बहीण मेल्ली तो मरनी
कसान करचो म्हणून गोतना तुम्ही पण पळया ती खंय देखून शिकता म्हणून गोतना आणि ताजी मध्येन तू किती कोप येवची म्हणारी ताजी मध्येन तू दोन पंता पुरा कोप येऊन जाल्ला अन्नाक तागेल्या अपास तांणी सांगला की आम्ही ताका अपास ट्राय करतात म्हणून तेन्ना हो कसं करता केन्ना टीचर जेवच्या वता पळय तेन्ना हो तागेल्या स्टुडंट्साक पुरो वैष्णव शास्त्र शिकयता आसा हरिनाम संकीर्तन शिकयता आसा तांणी वताना भायर गेले मागीर हांणी परत नाचतात चेडू तांकां तो शास्त्र शिकयता आसा की ह्या जिवनांत तूं द्वेष करचा नज विष्णू भक्ती कोरका नामस्मरण कोरका कीर्तन कोरका द्वेष करचा नज शत्रू आणि मित्र अशी भेदभाव करचा नसता अशी पुरो लायक वैष्णव शास्त्र सगळं शिकवून सगळं डिवोटी करता एव्हरीबडी राक्षसाल पुरा मंत्री संत्री सगळं तांगेले पूत शिकता आसा तांणी हाय लेवल गुरुकुल तांतू सगळ्यांक डिवोटी करून सोडता आणि एक पट्टी भायर दाखवून शंड मार्क भितर येता ती तेन्ना सक्कड विद्यार्थी देवाल नाव घेवन कीर्तन करता भारी कोप येता तेन्ना कोप येवन ताका हाडटा ती तुगेली या पूत कोण म्हणून आमकां गोतना नाका जाल्ले फळ काम करता आम्ही ताका विरोध केला ना म्हणला ताका तरी पण तो तागेल्या सकड चेडूवांक भक्ती शिकयता आमगेल शत्रू नंबर वन विष्णू गती भक्ती म्हणून शिकयता सगळ्यांक ताणें भक्त कोण सोडला तांणी पुरो आमगेल शिकयल्ले विसर न्हू नाका जाल्ले काम करून सुरू केला आमकां आतां हक्क शिकूच जायना तुम्ही हक्क पळय तुमी तागेले पांय उडे जाता तेन्ना हिरण्यकश्यप मस्त कोप येता हांव कोणाक हांव कोणाक आदेश दिला तागेले वध जावका म्हणून तागेले वध जायना म्हळ्यार कसं न्हय हांव केन्ना म्हगेल सिंहासना बसता पळय आनी अशी म्हगेल भव्य वयर करता अशी वयर जाल्यार थंय इंद्राक भंय जाता कसं नाही करना हांव अशी मात करचें तशें केल्यार इंद्र थंय भितर ताका हूम येता हरदर धडधड ताका भंय करून आणि सक्कड जगत्यान तूं प्रत्येक जीव म्हाका भिता प्रत्येक जीव प्रत्येक देवता प्रत्येक वीर पुरुष म्हाका भंय करून आसा आणि म्हगेल 5 वर्सां पूत तो शूरवीर पण ना आनी काय वोड जाय न्ही तो आनी ताका म्हगेल विशयान तूं इतलेय भंय ना म्हाका तो उपदेश करता आसा की ना तूं फुडें ये नाका जाल्ले करची तांकां समनय जगत्यान तूं कितली भोग घेता तूं त्या भोग घेवन कसनय प्रयोजन ना मागीर दुख्ख मात मेळचें तूं नाका जाल्ले पुरो वर्ल्ड कंट्रोल करचे प्रयत्न करूं नाका तुका देवाल भक्ती कोरका हे पुरो नाका जाल्ले करच्या नज अशी अन्नाक चेडू उपदेश करता आसा आनी खूब येता ताका की म्हाका अशी सांगची ताका इतली धैर्य कशी हा इतली धैर्य कशी इतली धैर्य करून सांगता आसता ताका इतली बी म्हगेल भंय ना पुरा जगत ते म्हाका भयभीत करून कामता आसा आनी हो चेडाक इतले म्हगेल भंय ना म्हणून एक अहंकार ताका मस्त कश्ट आसता ताका की म्हगेल चेडू म्हाका भिना जगत भित्ता म्हगेल चेडू भिना म्हणून सांगता आसा आनीकय चेडू सांगता बळ्या तुका सक्कट आसा तुगे लागीं कसं जावं का तुका तरी तूं संतुश्ट ना समाधान ना तुका आनीक मनान तूं असंतुश्टी आसा आनीकय जावका तुका आनीकय जावका तुका दिसता की चड मेळ्ळ्यार चड खुशी जाता म्हणून म्हाका चड जावका म्हणून हांव सकट करून प्रयत्न करता आसा पूण ना तुका तातूंत समाधान मेळना तुगेलें जीवन व्यर्थ आसा तूं कसले तुगेलें जीवन व्यर्थ करता अशी कोण सांगता आसा हिरण्यकशिपू त्रिलोक विजयी सम्राट चक्रवर्ती सम्राट पुरा देवतांका परास्त करून राज्य करून बसला त्या इतले व्हडले मनशाक तागेले सान पूत सांगता आसा तुगेलें आयुष्य वेस्ट आसा काही लायफ इज अ वेस्ट भारी बेजार आसता का तो म्हणटा आतां सगळ्यांक प्रयत्न करून जाल्ला आतां हांव तुका मारता पळयता तुगेले कसन शक्ती तुका वंचेत पळोवची आसा कोण तुगेली शक्ती म्हूण सांग म्हाका शांत जावन प्रल्हाद उत्तर दिता तुगेल शक्ती अण्णा तुका खंय दाखोवन मेळटा थंय दाखोवनूय म्हाका म्हगेल शक्ती मेळटा विंगड विंगड कसं ना ते एकच आसा शक्ती स्रोत एकच विष्णू तोच म्हाका शक्ती दिता म्हाका बुद्धी दिता नॉलेज दिता सत्कर्म दिता सद्गुण दिता तोच एकलोची आणि तोच तुका पुरा बुद्धी शक्ती आणि ऐश्वर्य दिता आसा आनी कोप येता म्हगेल शत्रू म्हाका दिता न्ही हांव देव हांव आसा आनी तागेली जान कशी
ताणी सगळ्यां जनान तागेल प्रजाजनांनी हिरण्यकशिपूक देव म्हणून तागेली पूज करतात त्यांनी, नुसता राय म्हणून नाही. सक्कळ प्रजाजन, दैत्यजन हिरण्यकशिपूक देव म्हणून पूजतात नित्य, साधारण मनुष्य नाही. ताक सांगता असं की तू देव नाही अण्णा, देव विंगड असं, आणि देवानिमित्त तुका शक्ती मिळत असं. अशिवाय खंय तुगेल देव पुळो का म्हाका, खंय सांग तुगेल देव. मेगेल देव खंय ना अण्णा. पळय उतर कशी पळय. अशें सांगा ना की हांगास हांतू आस अशें नाही. कसं सांगता, अण्णा मेगेल देव खंय ना, सकळ कडेन आसता. हय वे, खंय आसा सकळ कडेन आसा वे. तलवार काढता भायर अशी. हं? इतली दिगी तलवारी, तागेले हायटा पाशी चड दिगी आसता तलवार. आणि तो इतलो दिगूची तलवार काढता आणि म्हणटा, आत्त हांव मेगेल ह्या हातान, आणि तो तलवार धरले ना, बाय दाव येताना या खांबाक हांव आतां भेतीत आसा. पळया तुगेले देव खंय आसा. हांतू आस वय, वय वय हांतू आसा. हांतू देव आसा तुगेलो. आत्ता ते खांब पुरो हांव पावडर कोट सोडता आसा, पुड्डी कोट सोडता आसा. पळय तुगेले देव खंय भायर येता की कसं करता तुम्ही पळया. अगेल तुगेले देवाक नश्ट करता हांव. अशें म्हणून तो हात दोन दाबला, लायक करून शांत मना विचार करता कसं पिस्सू मेगेल पे आन कसं म्हणटा कळना. सांगल्याळी मना वचना, कसं करचें म्हणून प्रार्थना करता आसा. आणि तेन्ना त्या खांबा भितरी एकल्या प्रल्हादा मात्र देव दर्शन दिता. आनी भायर पाणी लायक आनी मेकअप आनी कोर न्हू, हाफ मॅन हाफ लायन जावन मुकुट आनी घाल न्हू, लायक करून चंद जावन देव नायस चांग रूप घेवन त्या खांबा भितरी राबिलो प्रल्हादाक देखू पडतास. ताणें सांगिल्लें हांवें, हांतू आस वे. ताणें म्हणलें वय हांतूय आस. ते एक उतरा खातीर या खांबा भितर आस मेगेल देव म्हणून ताका प्रतिसाद दिवचे खातीर तत्क्षण, फाल्यां आनी पर न्ही, 3 दिसां मागीर न्ही, तेन्नाची तत्क्षण देवान थंय विचित्र रूप घेवन दर्शन दिलं ताका. प्रल्हाद देवा पळयत आसा, देव प्रल्हादा पळयत आसा. आणि तांतू भितरी हिरण्यकशिपून तागेली मुष्टी धरून दाव हातान ताका अशी मारलेली आसा त्या खांबाक. आणि त्या खांबा मारले मागीर इतली व्हड ध्वनी जाता, ध्वनी जशी की प्रलय जाता आसा पुरा विश्वांतू. इतली भयंकर आवाज करून तशी ते एक खांब केन्ना कुडके जाले मागीर इतले व्हडलो ध्वनी जायना, चोर जायना. पण ह्या पाटी त्या खांबाक मुष्टी मारली मागीर इतलो व्हडलो आवाज जाता की 14 लोकांक तो आवाज येता की प्रलय येताच की म्हणून सगळ्यांक भंय जाता. आणि ते खांब पुड्डी करून तातूंतल्यान हिरण्यकशिपू यंत्राक देव भायर येता. भयंकर रूप घेवन, प्रचंड भयंकर रूप घेवन भायर येता. भयंकर ध्वनी, धूळ सकळ कडेन सोरू अशी निर्माण जाता. आणि देव अशी पळय, अशी दोन्ही हात अशी अर्ध फोल्ड करून, पाय कशी अर्ध फोल्ड करून, आणि नांगपूट पुरा दिग दिग अशी अशी देव राबला भायर येवन अशी कोपान पळयत आसा. कान आसा पळय, तेगेलें तोंड सिंहाले, शरीर मनशाले, ते कान इतले व्हडले अशे राबल्या ती कडक जावन कोपान. डोळे पुरो लासून जाल्लेले आसपळय कोळसो तशी लाल. आत्ता पुरा विश्वक भस्म करून सोडता की म्हूण दिसता. इतले डोळ्यान तूं उज्ज असो की त्या डोळ्यांतल्यानच उज्ज जावन पुरा 14 ब्रह्मांड नश्ट जाता की म्हणून दिसता आसा. आणि पुरा शरीर अशी कोप जावन अशी कापता आसा. तेन्ना हिरण्यकशिपूक एक क्षण कसं म्हणून कळ्ळी, अरे ह्या खंयचो जीव म्हणून, ह्या खंयचो जीव निर्माण जाला. हांव केन्ना पळय नशी. अर्ध शरीर मनशाचे, अर्ध शरीर सिंहाचे. इतली कोप, इतले क्रोध, इतली ध्वनी म्हणून ताका भारी भंय जाल्ले 1-2 मिनटां. पण अहंकार इतलो आसा की म्हाका वरदान मेळ्ळा, म्हाका कोणेय मारता साध्य ना. तेन्ना त्या कोपान तूं आणि त्या विचारान तूं ह्या विचार ना की म्हाका कसं वरदान मेळ्ळा. त्या पुराण तो फुलफिल जाला. हांव सांगिल्लें मनुष्य, देवता, राक्षस सगळे वध करचे आसा. पण ताका ह्या मना वचना की हो मनुष्यय ना आणि देवताय ना आणि जनावरय ना. अर्ध सिंग आसा आणि अर्ध मनुष्य आसा.
अशी म्हणून दनपारा वेळारी, हा सांजे वेळार नाही, लायको नाक्या ती मध्याह्न वेळारी हे पुरा चल्लेलं असं काणी. आणि तेन्ना मुष्टी प्रहार करून खांब मुकुट जाला आणि तांतुल्यान हिरण्यकशिपू भायर आयला. नरसिंह भगवान भायर आयला. त्या नरसिंहाक असं नाव असं, अति उग्रतम नरसिंह म्हळ्यार स्थानू नरसिंह तागेलें नाव असं. त्या स्थानू नरसिंह मूर्ती त्या 14 भुवनांत तू ब्रह्मा लागीं ना, कोणा लागीं ना ते तशी रूपान तू देव प्रकट झाला. तागेलें अशें वर्णन केल्लें आसता भागवतान तू. 8 श्लोकांत वर्णन केल्लें आसता तागेल्या रुपाचें, इतली भयंकर दर्शन असते. त्या पुरा पळोवचे खातीर सक्कड देवता थंय ओट जाल्ल्या ती आकाशांत. तांकां सकाळी येवचें धैर्य ना. हिरण्यकशिपू येत रावचें तांकां तांकां धैर्य ना. दूर राबून पळयत आसा ती. आणि लक्ष्मी आयल्या तिवय पळयत आसा. आणि इंद्र आदी सक्कड देवता निपून निपून पळयत आसा ती. आता कसं जाता म्हणून गोतूना. तांकांय तांगेल देवाचें रूप पळोवन तांकांय मस्त भंय करता आसा की ह्या कोण आयला म्हणून. आमगेल देव की कोण वो. कोणाकय मनान तूं खंडीत ना कसं म्हणून गोतूना. भंय सगळ्यात मनान तूं भंय स्थापन जाल्लेलो आसा. आणि प्रल्हाद लायक करून हसता हसता देवा पळयत आसा. आणि 2 मिनिट विचार करून हिरण्यकशिपू म्हणटा, हांव कोणा भिना, हांव युद्ध करून समाप्त करता का म्हणून तांगेलें युद्ध सुरू जाता. आणि मागीर केन्ना आमी पळय आमी माजर पळयलें, माजर माजर आणि विंदूर. विंदूर येता आणि माजर ताका धरता आणि एक घास घेता अशी पुरा न्ही अर्द आणि ताका इंज्युअर करून सोडता. मागीर विंदूर धांवता. मागीर वापस माजर मातशें वता, वापस ताका धरता आनी एक घास घेता. अशें करून गंमत करून मस्त वेळ जागली गंमत 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 करून मागशी लास्ट ताका मारता. तशीची भागवतां बरयला की कशी माजर विंद्रा वटू खेळ करता तशी मध्यान दवरून सांतय देवान खेळ केल्ले आसा. कसं का तरी ताका दिसता न्हय की हांव हे पराक्रम करता आसा, आतां हांव देवाक मारता आसा, कोण आयला ताका हांव मान सोडता म्हणून ताका एक विश्वास येता मध्येन तूं. केन्ना देव अशें दिसता की हारता आसा म्हणून, केन्ना देव जिंकता म्हणून दिसता आसा, विन जाता म्हणून, केन्ना राक्षस दिसता की तो विन जाता म्हणून. अशी पुरा देवता पुरा अशी केन्नाय ढग आसता आकाशांत तूं क्लाउड्सांत तूं, केन्ना क्लाउडा भितरी केन्ना क्लाउडा भायरी. देव केन्ना दिसता की जिंकता आसा म्हणून क्लाउडा भायर पळयता ती, केन्ना देव हारता म्हणून दिसता निपून राबता ती. देवतांका पूर्ण विश्वास ना की देव विजय प्राप्त करता की हिरण्यकशिपू विजय प्राप्त करता म्हणून तांकां कोणा विश्वास ना. तांकां दिसता की देव हारता दिसता म्हूण निपता ती. कारण देव हारताना जर तांकां हिरण्यकशिपून पळयल्यार मागीर तो उडवास दवरता. तुमी नवे गंमत पळोवचे आयलेत नवे, तुमकांय कैद करता म्हणून. पूण तांकां भंय आसता. केन्ना निपचे भायर येवचे, निपचे भायर येवचे. अशी मस्त घंटे दनपार दवरून सांत थंय तांगेलो खेळ चलता आसा. मागीर मागीर नरसिंह भगवान म्हणटा आसा आतां आनी पुरो आनी योग्य वेळ आयले आसा म्हणून देव अचानक अशें दिसता की हारता आसा म्हणून जिंकता आसा हारता आसा म्हणून. अचानक त्या महाकाय हिरण्यकशिपूक उखोळून व्हरता देव. उखोळून 2-3 क्षणां भितरी थंय उमरा वता. उमरारी त्या महाल आसपा व्हडलो ताजे उमरार वता. आनी उमरारी एक पांय दुसऱ्या पांयार दवरता. नारी एक कुर्सी करता, कुर्सी स्वता कुर्सी करता. पळय लेफ्ट पाय दवरता ती अर्द फोल्ड करून, ताजेर रायट पाय दवरता ती. आमी केन्ना केन्ना खुर्ची कशी बसता ती एका पांयार एक पांय दवरून. आनी ते आसन करून ताका त्या आसनार दवरता ती आमगेल पांयारी. आतां वेळ कशी दिसूय ना आनी रात्रीय ना, संध्याकाळ मध्यकाळ. आणि कसानी भुंयरी कसन दवरनी मध्य दवरला. आकाशांतूय ना, भुंयतूय ना आनी उदकांतूय ना, मध्य आसा. आणि 8 हात आसा ती. त्या 8 हातान तूं 8 शस्त्र घेवन युद्ध केला तागेले मस्त वळू युद्ध केला. पण आत्ता मात्र कसानी उपयोग करना आसा. आत्ता मात्र येद्रा 2 हात आसा पळय तांचे दिग दिग नांगूट आसा ती. ते अशी करून आणि
देवताही मरच जायना, राक्षसही मरच जायना, मनुष्य मरच जायना आणि जनावरही मरच जायना. तू कसा निर्माण केला ब्रह्मा? त्या खंयचेही जाती म्हाका मरच जायना म्हणून ही जाती सकडापशी बाहेर जाते असं. ब्रह्मा निर्माण केली जात नाही ती. अर्ध मनुष्य आणि अर्ध सिंह ब्रह्मा निर्माण करणे. ब्रह्मा का देख पडता सर रे, या मुलाची वाव कोण निर्माण करणे केत नाही, हे विंगड म्हणा जाती. तर त्यावेळी नियम पूर्ण करणं इथे पुरा केलेलं देवानं. ब्रह्मान दिलेलं वरदान कैद करून देवाक मारचे अधिकार असत. देव देवच नव्हे, पण हांव कोणाक अधिकार दिला पळय, पोझिशन दिल्या, सन्मान दिला, तागेले सन्मान हांवय राखू का म्हणून देवानं ब्रह्मान दिलेलं सक्कड वरदान सन्मान राखला. ताणे केलेलं सक्कड वरदान हिरण्यकशिपूक मान्य असं आणि देवाकही मान्य असं. आणि देवानं सक्कड पुरा दवरणू तरी पण हिरण्यकशिपूला वध केलं. सगळे पाया दवरणू दोन हातान तागले पोट पिंजून सोडला. हं? आमच्या घरात तू एक म्हणता मुलकेन तुला मुलकी वासी आमच्या घरात आयले. मुलकी देवस्थानात जेवण दाखवते का तरी कोणती गोष्ट कोणची आईली ती. आणि तांगेल म्हणा तू नरसिंह देवत इतली मोग असं इतलं मोग असं आणि एक पण उल्लेख सुसूर केला री अशी भावा वेश जाऊन उलयता ती. त्या देवानं दोन हात ಒಟ್ಟು ಕೊಂದಾಗಲಿ पिंदून सोडले असं. ताकी म्हणजे आंत बाहेर काढून दोन हातानं गळ्यात माळ घालले असं. आणि मागीर भितर हात घालून हरदे हरदे आंबे कशी आम्ही करता ती रुका दाखवून आंबो तशी कोण कुडके करून हरदे बाहेर काढून द्याला उडवले असं. आणि दोन हातानं हालचानच म्हणून तागल्या हातान तलवार असं. तक्का एक हातान तगले पाय दामाटून दवरला, एक हातान तगले मात दामाटून दवरला, दोन हातानं अशी तगले शरीर दामाटून दवरला, दोन हातानं पोट पिंदून अंत बाहेर काढून दोन हातानं ते माळ घालले स्वतः रगत भरलेले अंता माळ घालून. आम्ही कहता देवाक लायक परमोळ्याचे फूल कर फुल्ला माळ घालता ती. देवानं तागेल अंत रक्ता भितर भरलेले असं, पुरा शरीरात रक्त भरलेलं असं, पुरा मात्यांत घालल्या. आणि क्रोधितलं असं गर्जन करत असं आवाज देवाला ऐकून ऐकायला ऐकताला भयी करत असं 14 लोकांना तुल्यानं. आणि अशी कोरनू तागेले हळदे कुडके कोरनू काणू बाहेर उडेला. आणि तो कैद झाल्या मागीर ताका लकोन सोडला पुरा. ताजे मागीर तागेले पुरा सैन्य तागेले बाबा कितले आसा ती त्या पुरा आक्रमण करता ती. त्या सगळ्यांक देवानं सकड शस्त्र अस्त्र वापरून नांगपूड वापरून सगळ्यांक पिंदून सोडून सगळ्यांक 1000 करोड कटल्यान राक्षसांक थंय कैद करून सोडला. सांजे जाले मागीर आणि सगळ्यांक पिंदून सोडले मागीर कैद केले मागीर देवाल क्रोध आणि काही उण जायना. देव गर्जन करता आसा, दिग दिग श्वास घेता आसा, वडवडान गर्जन करता आसा, कोणाकय लागीं वचचे भंय जायना. पण सगळ्यालो वध जाल्लो आसा आणि कोणी वध करचे वर न्ही. वरले मात देवता पळयताले आणि प्रल्हादू आणि लक्ष्मी राबल्या थंय. देव आणि अशी ते कोपान वयर सकयल जाता आसा. आणि वचून नरसिंह भगवंत हिरण्यकशिपूल्या सिंहासनावर वचून बसतात. जणू तागेले सिंहासन ते. हा हिरण्यकशिपूले राजसिंहासनार वचून देव बसता. आणि थंय पण तागेले कोप आणि काही उण जायना. ब्रह्माक सकाळ पळयतात देवता कसं करचे देवा कसं करचे ब्रह्मा तुम्ही आमगेले नेतृत्व करता नव्हे, तुम्ही सांगा ते कसं करचे म्हणून. ब्रह्मा म्हणता म्हाका कसन कोतना तो मेगल मत्या कसन वचना, मग कसं मना वचना कसं करचे म्हणून कोतना. तुम्ही आमगेल ब्रह्मा नेतृत्व करता, तुम्ही आमगेल लीडर नाही तुम्ही. ना 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 म्हाका जायना बाबा म्हाका कसं कळना मना वचना. हे रूप केन्ना हांव पळयनी, हांव केन्ना दर्शन घेनी, फर्स्ट टाइम पळोवचें म्हाका मनान तू बस्त भंय आसा. आम्ही लक्ष्मी निमुका तागेली बायल नाही देवाली लक्ष्मी निमुका आम्ही म्हणून छकडा घेऊन लक्ष्मीला घेता ब्रह्मदेव. अम्मा तुम्ही कसं पुढे कोरका. लक्ष्मी कसं म्हणाली मग अंगल गुर्तुना आय डोंट नो हिम. अंगाल मग मग गुर्तुना आय डोंट नो हिम एट ऑल. तांकां भारी आश्चर्य बायल म्हणटा म्हाका हांगा गुर्तुना. इथं म्हणारी ह्या रूपान केन्ना हांव ताका पळयनी आसतई. ह्या रूपान केन्ना मेल संबंध जायनी तांगेलो, केन्ना आदान प्रदान संवाद जायनी. म्हाका तांगेले गुर्तुना बाबा हांव कसं करचें जायना, म्हाका धैर्य ना तांतू करचें. आतां कसं करचें. बायले ना म्हणटा, ब्रह्माय ना म्हणटा. आता एकलो उपाय बरलो चेड्यान मुगयत पण सगळा विश्वास ना.
इतली इतली व्हडले व्हडले पराक्रमी देवतांक धैर्य जायना, बायलेक धैर्य जायना, चेडा कशें धैर्य जावचे, तांकां विश्वास ना. पण कशें करचें आतां, उपाय ना, एकलो भरला. इतलो व्हडलो ब्रह्मदेव, चार मुखवाल ब्रह्मा, सृष्टी निर्माण करता, हा, विधाता, हात जोडून येता प्रल्हादा लागीं. प्रल्हादू 5 वर्ष चेडू. देवा, आमी कशें म्हणटा ती चेडू आमकां, देवा तूं आतां वचून देवा शांत कोर का, ही माळ घे, फुल्ला माळ घे, आणि वच देवा लागीं. ताका माळ घालच्या कोणाकय हात, सगळा माळ हात धरून राबल्या ती, कोणाक धैर्य जायना तांकां घालच्या खातीर. प्रल्हाद लायक हसता हसता वता, आनी देवाक लायक करून माळ घालता. ताका पळय सत्ता कशी देवाल पुरो क्रोध उण जाता, शांत जाता देव. ताका माळ घाल्ले मागीर उक्कोळ न्हू पायार बसकार येता. आणि सिंहो केन्नाय तागेले चेडा कशी मोग करता, हा, जिब्बेन मोग करता, तशी देवान प्रल्हादाल्या पुरा शरिराक जिब्बेन तांणी मोग केला. देव पुरा पळयत आसा ती. आम्ही ब्रह्मा, आम्ही इंद्र, आम्ही वायू, आम्ही चंद्र, आम्ही वरुण, पुरा आमगे पराक्रम पुरा सकट सांगता आसा ती. पळय आमकां कोणाक धैर्य ना. आणि 5 वर्सा चेडू, हा, वीर पुरुषय नाही, सान चेडू असते आनी काही, ताका बिलकुल भंय ना. पळय कशी ते म्हणून तांकां आश्चर्य. तांगेले आचार्यान उतर दिल्लें आसा की, एक उदाहरण आमगेल्या स्वाम्यान दिल्लें उदाहरण. तांणे केन्ना बापूसू एक फेस मास्क लावून घरले येता, भयंकर कशी भंय दिसता तशी. पण चेडू पळोवन हास मारता, अरे बाय व्हेरी गुड व्हेरी गुड, पप्पा व्हेरी गुड व्हेरी गुड. ताका तसा की म्हगेले पप्पा आसा हे फेस मास्क लावून आयला म्हणून. ताका ताका पुरा गोत्त आसा, पूण ताका भंय करना. पण कोणाक गोत्त ना पळय, तांकां भंय करता, अरे बापरे कोण आयलो म्हणून. देव खंयचे रुपांत आयले रे, भक्ताक मोग मात जावचो, मोगा अनुभव मात जावचो, भैया अनुभव जायना. प्रेम आसूं का, देवतांकय भक्ती आसा, पण प्रेम ना. तांगेले पुरो ऑफिशियल काम आसा. तांगेले भक्ती आसा, आदर आसा, सन्मान आसा, आनी भक्ती करता ती. पण अखंड, हा, अखंड निष्ठा देवता भितर ना. तांगेले अर्ध मन इंद्रिय भोगांतू मग्न आसा. विषय भोग, इंद्र भोग, ऐश्वर्य भोगांत तांणी लिप्त आसा ती. आणि केदन पर्यंत ऐश्वर्य भोग प्रवृत्ती आसा पळय, तेदन पर्यंत शुद्ध भक्ती हृदयान तूं प्रवेश करना, सांगिल्लें शास्त्रांत. मागीर प्रल्हादान देवाली स्तुती केल्ली आसा, मस्त मोग केल्लो. मागीर देवाला पुरा क्रोध शांत जालो. इतलो क्रोध घेवन आयलो पळय. आतां इतलो क्रोध आज थंय केन्नाय ह्या जगत्यान तूं कोणूय व्यक्त केलेलो ना. इतलो क्रोध, मूर्तिमान सर्वोत्तम क्रोध देवान प्रकट केला ह्या रुपान तूं. तो सक्कड क्रोध केन्ना उण जाल्लो, केन्ना मोगाचो दिवोटी, तागेले भक्त केन्ना दिसता पळय ताका, तागेलो पुरा मोग, पुरा क्रोध नश्ट जालो. आनी मोगान, वात्सल्यान देवालें मन पुरो भरून गेला. मागीर देवाक बेजार जाल्लो. कितें म्हळ्यार, प्रल्हादा पळय, तूं म्हगेले खातीर कितले कश्ट केला, हा, कितले कश्ट सहन केले तुवें. एक तुवें येस सर म्हणल्यार आसलें री, तुगेल्या अन्नान तुका राय करचें आशिल्लें न्हय. कसं सांगिल्लें, अन्नान सांगिल्लें प्रत्येक उतराक, हा अण्णा, येस पप्पा म्हणल्यार कसनय तुका कश्ट जायनाशिल्लें. आणि अनायास अन्नाल पुरा राज्य तुका मेळचें आशिल्लें. पण तूं प्रत्येक पंता अन्नाक ना म्हणलें. तागेल वाक्य, तागेल व्यवहारू धर्मविरुद्ध आसता म्हणून तूं प्रत्येक पंथाक विरोध केल्लो. भय जानाशी निर्भय जावन तूं ताका विरोध केल्लो. आनी ते विरोध केले निमित्त तुका कितले कश्ट जाला, तुका लासूच प्रयत्न केला, तुका विश दिल्लें, तुका कसन कसन करनी ताणें. म्हगेले खातीर तुवें इतले कश्ट सहन केले, म्हणून म्हाका तूं क्षमा कोर का. कोण सांगता तस, देव सांगता तस चेरडाक, आय एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी. देवा बेजार आसा की म्हगेले खातीर ह्या चेरडाक कितले कश्ट दिला. तर ताणें उत्तर दिल्लें भारी लायक उत्तर दिला. देव तागेल मोग आनी नम्रता दाखयत आसा. देवाकय क्षमा मागचे खातीर कसं संकोच ना पळय. देवाक, देव सगळा पाशी ओढ न्हय. ही डजंट हॅव टू बेग फॉरगिवनेस फ्रॉम एनीबडी. तरी पण देवाक
तागेल भक्ता लागी क्षमा मागची काय तरी संकोच ना. इतले आमगेले देवाल मन स्वच्छ आसा. निसंकोच जावन देवा देव आमगेलो भक्ता यात्रा कर प्रल्हाद यात्रा कर क्षमा याचना करता आसा. तेन्ना प्रल्हादानं उत्तर दिल्लें आसा, देवा हांव तुगेले खातीर कसनय कश्ट भोगिनी, कसनय कश्ट भोगिनी. कशी रे? पळय, तांणी म्हाका सर्पा भितर सोडलें. तुमगेल दयेन सर्पान म्हाका एकय चाबलो न्ही. कितें म्हळ्यार ते प्रत्येक सर्पा भितर तुम्ही परमात्मा जावन बसले आसा. तुम्ही ताका आदेश दी न्ही चाबुका म्हणून. हजार फाटल्यान सापा भितर हांव पडलेलो आसा, तरी खंयच्याय सापान म्हाका चाबलो न्ही. ताणें म्हाका विश दिल्लें. तुगेली दय इतली आसा देवा की त्या विशा परिणाम जाय न्ही म्हगेले. हांव कसं करचें? हांव कसनय करनी, हांव पिल्लेल मात्र. विशा परिणाम न जावचे निर्णय तुम्ही घेतिलो. म्हाका लकयल्या गुड्ड्या दाखोवन तुम्ही म्हाका अशे हातान तूं एक नरम नरम मुलायम गादीन तूं पळय अशी कॅच केला म्हाका तुम्ही. कसनय कश्ट करनी. मागीर म्हाका पेस्काती तलवार हे पुरो जाल्यार म्हगेल्या शरिरांतून एक एक थेंब रक्त भायर पडनी. तेवय तुगेली दया. मागीर म्हाका लासूच प्रयत्न केल्लो. तांणी निमगेले राक्षसान की तूं कसन दिसता, कसन तुगेले भाव कशे आमी तुका मारचे प्रयत्न करता आसतली. तर लास्ट मागीर तुका कशें दिसलें? म्हाका दिसलें की सुगंधी आनी मुलायम आनी फुल्ला भितर म्हाका दवरल्या म्हणून दिसलें. तुम्ही म्हाका लाशिता आसा ती म्हाका अनुभव जाता आसा की थंड शीतल सुगंध फुल्ला भितरी ताचे भितरी म्हाका दवरला म्हणून म्हाका अनुभव जाता आसा. तर देवा कसन कष्ट केला हांवें, कसनय तपस्या करनी, कसनय कष्ट करनी, कसलेय दुःख भोगिनी. हांव एक काम केलेलें. हांव सतत कायम ओम नमो भगवते वासुदेवाय तुगेल नावाचो निरंतर जप केला हांवें आनी कसनय करनी. आणि तांतू हांव इतलो रममाण आशिल्लो, इतलो लीन आशिल्लो, इतले मग्न आशिल्लो की कसन चल्ला म्हणून म्हाका कसनय गुंतना. आतां म्हाका कळटा की म्हाका लास्टूक प्रयत्न केल्लो म्हणून तांणी निमगेल म्हाका तेन्ना म्हाका कळ्ळें. म्हाका तांणी कसन करता आसा ती तांतुले कसले अनुभव म्हाका जाय न्ही. म्हाका कसनय गुंतू ना. कसन कश्ट केला हांव तुमले खातीर. तरी देव म्हणटा पळय तूं कसनय सांग पण हांव आय एम व्हेरी सॉरी. आतां तुका म्हगेले खातीर कश्ट सहन केले तुवें म्हणून तुका म्हाका वरदान दिवचें आसा. तूं म्हाका वरदान सांगू का? कसो जावं का म्हूण सांगू का? तेन्नाय प्रल्हादान कसं निमगेला पळय आमी विचार करूं का सगळ्या भक्तांनी. आमगेल्या इतराक आजी देव राबल्यार येवन आनी निमगेल्यार देवा तूं कसं जावका. आमी कसं म्हणटा ती देवा एक 15 मिनिट दी चिकी हांव कागद आनी पेन घेवन बसता आनी म्हाका लिस्ट करून तुगेला येता तापास म्हणून टायम थोडो दी अगत्य करूं नाका अनपत्य करूं नाका. आमी रेडी आसा ती आमगे लागीं हजार कटल्यान वस्तू निमगुचे आसा देवाक आमकां. देव येना आमगेला आमगे योग्यता ना. आयला म्हूण लेक आनी निमगीत म्हूण लेक की कसन जावका पुत्ता तुका. आम्ही एकदम आमगे मनान तूं हजार कडल्यान इच्छा हे जावका तें जावका सांग बायल जावका सांग बामूण जावका दुड्ड जावका ऐश्वर्य जावका सौंदर्य जावका म्हणून सगळं आमगेले लिस्ट कैद जायना. ताण कसं नेमगेले. तो म्हणाला देवा हांव व्यापारी नाही, आंगडीकार नाही. हांव व्यवहार करताल नाही. तू हे केले म्हणून हांव ते करता, तू हे दिले म्हणून हांव ते करता. हांव व्यवहार करचे बशील नाही. म्हगेल तुमगेर मोग आसा. हांव कसनय मनान दवरून तुगेले भक्ती केल्लेली नाही. तुमगेल संतुष्टी हीच म्हगेल भक्ती. हेच म्हगे उद्देशू. म्हाका कसनय नाका देवा म्हागे कसनय मागू का तरी आनी घेवचे का तरी हांव येयनी हांगा. मी केन्नाय तूं हांगा आतां आयला हाजे नाशिल्लो प्रकट जायनाशिल्लो तेन्नाय हांव कसनय मनान तूं इच्छा दवरून कसनय कार्य करनी. म्हगेल एकच काम तुमगेल नांव घेवचें तुमगेल भक्ती करची त्या प्रमाणे म्हगेल जीवन चलोवचें. म्हाका कसनय नाका. तरी म्हाका देव म्हणटा ना 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 हांव सांगता म्हाका तुमकां दिवच्या मना आसा. तूं मागू का म्हाका प्रसन्न जाता. हांव म्हाका खुशी जाता तूं निमगेल्यार. तूं निमगिनात जाल्यार म्हाका भारी दुख्ख जाता. तूं म्हाका निमगू का तुका म्हाका प्रसन्न करता म्हणून मना आसल्यार तूं म्हाका निमगू का. आतां प्रल्हाद पळयत आसा की आतां देवाक खुशी जावपा जाय म्हाका कसं निमगू का. तर विचार करता प्रल्हाद आणि म्हणता म्हाका एक वरदान दिया ती
की मेगेल हात दाखवून केदनाय खंयचे वैष्णवालो अपराध जावचे नस म्हाका या जगत्यान तूं आतां देवान ताका निमगिलास मदें तुका भंय कर न्ही वे लासिताना विष दिताना सर्पा भितर आनीक हस्ते पांया सकाळ ताका दिल्ले ताका एक पंत मदें तूं प्रयत्न केला हस्ते पांया सकाळ ताका सूर पिवून ताका वयल्यान अंकुश पुरो मारून कोप दिवन त्या हस्ते पांया भितर ताका दिला हस्तेन पांय उकळले मात्र सकाळ दवर न्ही तर तुका भंय कर न्ही वे म्हाका कसं भंय कर न्ही मेगेल रक्षक तूं आसा म्हाका कसन भंय आसा म्हण म्हाका कसन भंय कर न्ही सांगला तर आमगेले आचार्य सांगतात हे आचार्य की कोण मनशान देवा खातीर 100% 100% समर्पण केल्ला पळय ताका कश्ट दिवची शक्ती कोणाय भितर ना भायचे जगत्य असल भक्ताक कष्ट दिवचे प्रयत्न करूनय ताका कष्ट दिवचे आनी तांकां यश मेळना यू कॅनॉट गिव ट्रबल टू अ प्युअर डिवोटी you cannot make a pure devotee suffer by your activities. It is not within the power of anybody to make a pure devotee suffer. तर देवा म्हाका कसं नाही कष्ट जायनी पण म्हाका एक भंय आसा वैष्णव अपराध वैष्णव अपराध भारी वाईट म्हाका तू वरदान दिवका देवा की मागील हातान तुला केन्नाय वैष्णव अपराध जावचे नासा तुगेल भक्ता विशयान म्हाका सेवा मात्र करचे चान्स मेळका मेगेल हाता दाखवून विचारान तू मनान तू ही मेगेल अपराध जावचे नज देवान सांगले तथास्तू आनीके मागू का आनीके मागू का आता कसं करचें देवाक आनीके देव माग म्हणून म्हणटा सांगता आसा कशें ताका प्रसन्न करचें मागीर ताणें विचार केलो की देवा मेगेल आन वच पळय तागेले वयर म्हाका मस्त मोग आसा म्हणून ताका हांव तत्तावळे उपदेश करता आशिल्लो ताणें कसं न्ही आयका न्ही तो मेगेलो पण आज तो तागेले वाईट कर्म जावन आज मृत्यूक प्राप्त जाला म्हाका भारी बेजार आसा मेगेल आनू तो म्हाका मोगच ताजे बरी तागेल तागेल निमित्त मेगेल जन्म जाल्ले आसा आज ताणें इतले पाप केला इतले भयंकर पाप करून पुरा जगत्याक दुःख करून सोडला तागेल कसं गती जावची म्हणून देवा हांव तुका हात जोडून मागतास ताका तुवें पाप पुरा माफ करून मुक्त करूं घ्या म्हणून तागेल हांव विनंती करतास म्हाका दिसतास की ताणें कसं कसं वायट कर्म केल्लें पळय ताजे निमित्त ताका मस्त कश्ट जावचे फाव आसा म्हणून हांव तुमकां मागतास की तांकां पुरा पाप मुक्त करून मोक्ष दिवका म्हणून देव हसलो देवान म्हणलें अरे प्रल्हादा तुगेल आन आसतो तुगेल आनू तो विसरू नाका तो तुगेल आन आस तो तुगेल आन आस म्हणून तूं निमगुचे फुडें तागेलो मोक्ष जावन जाला तो निमगुचे अगत्य ना तो तुगेल आन आस हे एका उतरान तागेलो फुडेची मोक्ष उद्धार जाल्ला आनी मुखार आयका प्रल्हादा तो आनी मुखार आयक तुगेल अन्नाळ उद्धार नाही तुगेल आनी येवची 10 पिढी आणि तुगेल मागशीची 10 पिढी तांणी मोन गेला पुरा खंय आसा म्हणून गुंतता तांणी पण त्यांनी खंय आसा ती 10 पिढी मनशां आणि तुगेल पिढी आणि आयोची 10 पिढी अशी 21 जनरेशन्स 21 पिढीक उद्धार जाता आसा तांणी खंय जन्म घेता पळय तांगेलो हांव वध करना आणि तांगेलो उद्धार जाता आसा म्हणून देवान बली महाराजाला वध करनी म्हणून अनेकही कृष्ण तू कहाणी आसा त्या धेनुकासुराला वध तांणी करनी तो वय बली महाराजाला पूत साहसिक राक्षस तो धेनुका जावन आयला तागेलो वध बलराम हातान केला देवान करनी कृष्णान करनी ताका वरदान दिला की तुगेल पुरा वंशा खातीर हांव केन्नाय वध करना अशी प्रचंड वध केला आणि मागीर देवान मस्त मोग केला प्रल्हादाक प्रल्हाद जाले उतर आमी वाचल्यार आमकां कळटा की तागेलें मन खंय आसा म्हणून तागेल्या मनान तूं इतली पण वासना कामना इच्छा ना तांतू तागेल खातीर स्वार्था खातीर कसनय मनान तूं इच्छा ना ताका ताणें कसं निमगिला म्हणून आमकां उडगा शकता की श्रीधर कोलवेच्या चैतन्य महाप्रभू कळान तुवें ताकाय देवान सांगिल्लें तूं कसन दिवका तुका हांव
आठ सिद्धी दिवता तू मनास म्हाका, तुका पृथ्वी लोका राय करता हांव, तुका हांव मोक्ष दिता, तुका वैकुंठ वास दिता, तुका पुरा कसं कसं आम्ही डिवोटी निमगू येतं. हा बाकी कर्मयोगी आणि भक्ती इंद्रिय भोगी त्या मस्त कडे निमगी जाती, त्या पुरा निमगून जाला. ह्या दिवक हवे तुका, त्या दिवक हवे, हे दिववे त्या दिववे, दुड्ड दिवक हवे, धन दिवक हवे, अलंकार दिवक हवे, अधिकार दिवक हवे. श्रीधर म्हणता की कसं करचे पुरा घेऊन ये, इतले व्हडले डिस्टर्बन्स घेऊन कसं करू का. मागीर देवान तशें सांगलें असतं. नरसिंह देवानं प्रल्हादाक कसं सांगितलंय की तू हे आत्ता निमगीन रे म्हाका बेजार जाता, तू निमगिल्यार म्हाका खुशी जाता. चैतन्य महाप्रभूंनी तेच सांगितलंय की श्रीधरा, तू निमगी, म्हाका तुका दिवचें आसता, तू निमगिल्यार म्हाका भारी खुशी जाता. देवाक खुशी जाव का म्हणून श्रीधर म्हणालो की तुम्ही असं असं अशी करा ती, जन्म जन्मांतर म्हाका केळे आणि केळ फूल आणि केळी पान विकतालो म्हाका जन्म दी. आणि प्रत्येक जन्मांत तुम्ही ह्या निमाई पंडित जाऊन ये ती आणि खांपून वर ती. देवानं कसन कसन देवाक अश्रू आयल्या दोळ्यांतल्यान, कसल भक्त मेगलो, कसं ताका दिसता सांव ना म्हणतास तो. आणि इतले सिंपल मोगाचे वरदान मागतात निमगीत असं. तो प्रल्हाद तागेली ती चेतना आस पळय, आमी कसं तरी चर्चा करचे आज हे पुरा. वाय वी आर डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग. त्या प्रल्हादाल्या हृदया भितर वचून तागेले कसन भाव आस पळय, त्या गुत्त कोरका म्हणून आमी आज उलयत आसा ती. कसल नमुने कॉन्शियसनेस तागेली, कसल नमुने तागेले भाव तागेले कसन विचार करता तो. देव ताका कितले सन्मान करता आसा, तागेले निरपेक्ष निस्वार्थ भाव पळोवन. सक्कड कड सक्कड वस्तू ताका दिवचे तयार आसा देव, पण तो ना म्हणता आसा पळय. आम्ही साध्य दिसवा आमकां कसं कसं दिसता आसा देव ना म्हणता आसा देवाक, देवा भारी खुशी आसा. तोच प्रल्हादू अनेक जन्मांतू चैतन्य महाप्रभू ओटू कोण जावन आयला, वासुदेव दत्त म्हणून आयला. मामगाची मोदत द्रुमद्वीपांतू एकांतान तू जंगला भितर देवा म्हण देवा म्हाका उलोवचें आसूंक गेलो. देवा म्हणटा कसं उलोवचें आसा, नाही म्हाका एकांता भितर उलोवचें आसा, एकला उलोवचें आसा म्हाका. देवा घेवन गद्द्या वता. आणि वासुदेव देवा म्हणटा देवा म्हाका ह्या जगत्यान तू कलियुगान तू सकट जना पळोवन भारी बेजार जाता. तांणी कसं कसं पाप करून जन्म घेतला आणि कसं कसं पापाचे फळ भोगता आसा ती इतली कष्ट जावन तांकां, तांगेले कष्ट म्हाका पळोवचें जायना. म्हगेल हृदय मस्त द्रवीत जाता आसता तांकां, तांगेले कश्ट पळोवन म्हाका सहन जायना. मागीर कसं करचें. चैतन्य महाप्रभू म्हणटा ती देवा म्हगेलें एक निवेदन आसा, बेजार करू नाका ती, ना म्हणू नाका ती, म्हगेलें एक निवेदन आसा. कसं आसा बेटा निवेदन. ते जगत्यान तूं कितले मनशां आसा ती, कितले जनावर आसा ती, कितले पक्षी आसा ती, कितले जीव आसा ती, ते सक्कड जीव तांगेले कसं पूर्व कर्म आसा पळय ताची फळ भोगता आसा ती. म्हगेलें निवेदन आसा की तांगेले सक्कडाले सक्कड जगत्यान कितले जीव आसा, मनुष्य न्ही सक्कडाले ते कर्म मेगेल वरी येवका आणि त्या कर्माचे फळ भोगचे खातीर अनंत काळ पर्यंत हांव नरकांत तूं वचून त्या भोगता. पण देवा म्हगेलें निवेदन आसा की तांकां सगळ्यांक तुवें मुक्त करून तुगेले वैकुंठांत तूं गोलोकांत तूं व्हरून तांकां कृष्ण भक्ती प्रेम दिवका म्हणून म्हगेलें निवेदन आसा. देवाक रडणे आयलें की एक जीव अनंत कटल्या जिवाले कर्म घेवन दुःख भोगच्या नरकांत तूं तयार आसा म्हूण देवान ताका आलिंगन दिलें. श्री वासुदेवा, तू आनी कोण नाही, तू प्रल्हादू आयला. पण असल नमुने विचार आणि कोणा मना साथ देना. आणि प्रल्हादू वासुदेवा तुका नरका वचून सगळ्याले कर्म भोगचे कसं अगत्य ना. हांव तू सांगेल निमित्त तशी तशी करून सक्कड जिवांक आत्ता कोण जिवांत आस ह्या पृथ्वीन तू त्या सक्कड जिवाक हांव तुगेल वचन दिवन सगळ्यांक गोलोकांत व्हरता, तांकां सगळ्यांक प्रेम भक्ती दिता आणि तुकाय व्हरता तागेलो वटू. तुका मागचे दवरून नरका सोडून हांव वचना. तुका मागचे लगत कसं नाही अगत्य ना. तुगेल इच्छ केलेले मात्र त्या इच्छे निमित्त सगळाले पाप आत्ता नष्ट जाला आणि त्या नष्ट जावन तांकां हांव कृष्ण भक्ती प्रेम भक्ती दिता
आणि सकळांक प्रेम भक्ती देऊन तुगल ಒಟ್ಟು सकळांक गोलोक वर्ता त्या कारणानिमित्त चैतन्य महाप्रभू हंगा असताना कितले जीव आशिल्ले ते सक्कड जीव गोलोकांत गेले एक मनशा खातीर हांगेल प्रभुपाद स्वामीन सांगचे आशिल्ले केन्नाय की मस्त नमुना स्टार्स असून कसं नाही प्रेझेंट ना एक चंद्र असं का पुरा स्टार्स असून ते चमचम मात करचे एक चंद्र असल्यार अत्ते वेळार प्रकाश दिसता मार्ग देखू पडता तशी एक भक्त अस वासुदेव दत्त तागेल निमित्ती चैतन्य महाप्रभू विवश जावन सकड जीवांक कोण कोण कष्ट भक्त असे सगळ्यांक मुक्त करून देवान गोलोकांत पेटयला अशी पुरा हे लायक चरित्र आणि काल तुमकां मागीर सांगला राय जालें मागीर देवान प्रल्हादाक राय केला 9 दीस राबून ताका योग शिकयला आणि वेगवेगळे रूप दाखयला मस्त मोग केला आणि वत्ताना मागीर प्रल्हादान रोडचे आसता की म्हाका आतां तुम्ही दर्शन दिल्ले तुमगेले इतली मोग अनुभव केला आता म्हाका कशी हांव रावचें तुमगेले बिना गेले मागीर म्हणून देवान ताका मुर्ती दिल्या ताची काणी आमी काल चर्चा केल्या ऑलरेडी डिस्कस केल्या ती केला वस्तू सांगचे आसता तुमकां त्या वेळार प्रल्हाद तागे चरित्र कशी म्हळ्यार पळय आसीन पर्यटन काल सांगला वापस सांगचे आसा की प्रल्हादान भितरी तागेले चरित्रांत तूं कितली गुण आसता म्हणून ताची लॅक करूंक जायना काही भागवत सांगता सर की प्रल्हादान तूं कितले सद्गुण आसता ताची लॅक करता साथ देना कितें म्हळ्यार प्रल्हाद भक्ती करून देवा वटू एक रूप जाला मायावाद न्ही प्रेम भक्ती तांतू एक रूप जाला साक्षात देव सांगतास की भगवत रूप जाला के प्रल्हाद केन्ना देवाविषयी सद्गुण लॅक करूं जायना तशी देवाल भक्ताल सद्गुण लॅक करूं जायना इम्पॉसिबल टू कॅल्क्युलेट द गुड क्वालिटीज ऑफ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड आणि भक्ताक आमकां कळचे मस्त कष्ट आसा भक्ताल मनान तूं वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेन बुजाय वैष्णवाल मनान तूं कसं चलता असं म्हणून केन्नाय आमकां सांगूं जायना तांगेल दया तांगेल करुणा कसली आसा म्हणून देवाकय केन्ना केन्ना कळना देवाक एक ना की तो एकलो वचून कसं निमगीत आसा म्हाका चिके गद्द्या वचून उलोवचें आसा देवाक ना कसं निमगुचें आसा म्हणटा हांवें तागेल मनात चल्ला विचारू देव इतले करुणावाल आसा देवान विचार कर न्ही की हांव सगळ्यांक व्हरता म्हणून पण तागेले मना विचार चल्ला म्हणून सांगचे आसा की देवा पशी चड करुणा तागेले भक्ता भितर आसा देवाकय तितली करुणा ना तितली देवा भक्ता भितर आसा सो प्रल्हाद इज मोर मर्सीफुल दॅन नरसिंह भगवान ऑल्सो आणि सकळा विषयी मोगू राक्षसाविषयी मोगू देवाविषयी मोगू देवताविषयी मोगू रायाविषयी मोगू प्रजाजनाविषयी मोगू कसं नाही भेदभाव ना अशी करून बशील आसले कडेन आता हे केन्ना प्रल्हादान देवाल दर्शन करून देवान वचून जाला मागीर राय जाला आता राय करता आसता साम्राज्य चलत आसा तेन्ना तागेलें जीवन कशें आशिल्लें आसीन बशील कडेन पर्यटन खंय वता त्या कडेन वेरी ट्रॅव्हलिंग अश्नन कसं खात्ता आस शयन केन्ना न्हिदत आस प्रपिबन कसं कसं पित्त आस ब्रुवन कसं उलयत आस सकड करताना ताका भान ना तर देवाला विचारून तू कसं उडगा आसा खात्तास की पित्तास की म्हणून ताका कसं नाही मना वचना कितले देवान तू मग्न जावन अशी बरें ल्हान तू की केन्ना कोणाकय भूत बाधत पळय भूत बाधा तेन्ना तो कसो नाही उरले ना मनुष्य भूत मात उरलोचे किरडूचे आणि कॅस बीन धरचे पुरा उलट सुलट जावचे आणि नेला उड्डोवचे हे कोण करता कोणाक भूत बाध जाल्ले मागीर ते भूत काम करता पुरा तो मनुष्य कसं करचो जायना तशी भक्ताली अवस्था आसता केन्ना भगवंता विशयी प्रेम जाता पळय तेन्ना अशी विचित्र व्यवहार करता ती तशी प्रल्हादान व्यवहार करचे आसा केन्ना हासता आसा केन्ना रडणी येता हा देवान प्रतिपंत अशी अनुभव जाता प्रल्हादाक अशी बरयला तू की देवाला आनीक दर्शन जायनी आनीक हिरण्यकशिपू मारच्या खातीर नरसिंह भगवान येयनी आनी काही तरी प्रल्हादाक केन्नाय नित्य देवान आयले मागीर आयले फुडें देव उपायार बसून मोग करता आसा अशी अनुभव जाता आसा देव आलिंगन दिता आसा अशी अनुभव जाता आसता केन्नाय कॉन्स्टंटली केन्ना शांत बसता की
केन्ना रोमांच वैरत काही केन्ना मनान तूं प्रेम निर्माण जाता केन्ना रोमांच जाता अशी विंगड विंगड नमून ताका येता आसा तर तांकां सगळ्यांक निमगेलें की अशी भक्ती तुका खंय प्राप्त जाल्ली तर ताणें सांगलें अकिंचन संग लब्धया हांव गर्भ आसतना अकिंचन भक्त निष्किंचन भक्त निस्वार्थी निरपेक्ष शुद्ध भक्त नारद मुनी तांणी म्हाका येवन अनुग्रह केल्लो आसा तांगेले मुखार विंदान तुला हांवें लायक लायक देव वचन आयकलें आसा ताजे निमित्ती म्हाका हे प्राप्त जाला मिगेल कसं नाही योग्यता ना आम्ही कोणा वाटो संग करता पळय तांगेल गुण प्राप्त करता ती हांव तांगेल संग केल्लो तांगेल संग ग्रहण केल्लो तांगेल संग आत्मसात केल्लो तांगेल संग आत्मसात करून त्या प्रमाणे व्यवहार केल्लो त्या निमित्त मिगेल गुरुले सकट गुण मिगेल भितर प्रवेश केला आमकां हे गुर्तू जावका आम्ही केन्ना शुद्ध भक्ताल संग करता पळय संघ करचें म्हळ्यार कसं न्हय आयकुचें आत्मसात करचें चिंतन करचें मनन करचें आणि त्या प्रमाणे जीवन चलोवचें ताका म्हणचे संघ तशें संघ केल्ले मागीर आमी कोणाल आयकून संघ करता पळय तागेल पुरा व्यक्तिमत्व तागेल पुरा पर्सनॅलिटी तागेल पुरा गुण सद्गुण आमगे भितर प्रवेश करतात आणि देवा केन्ना आमी चिंतन करता ती देवाले सक्कड गुण आमगे भितर प्रवेश करता ती आम्ही आणि गुणान तू देव एको जाता ती वी बिकम भगवत स्वरूप केन्ना आमी देवाल चिंतन करता ती देवाल आज्ञा पालन करता ती देवाल उपदेश आयकता ती आणि त्या प्रमाणे जीवन आम्ही कंटिता ती सो वी बिकम लाईक कृष्णा Prahlad was not different from Krishna in one sense because he was worshipping Krishna 24 hours a day, meditating on Krishna, following his instructions. Two things more before we end our class. गणपतीक विघ्न विनाशक म्हणून शक्ती खंय मेळटा यत्पाद पल्लव विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये सगणादिराज विघ्नान् विहंतुं मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि गणपती देवाक विघ्न विनाश शक्ती इत्या प्राप्त जाली म्हळ्यार गणपतीनं आमगेल दोन दांतारी नरसिंह देवाले पाय दवरले ती तागेले मात्यारी देवाले पाय आसा ती नरसिंह भगवंताले मूळ विघ्न विनाशक आस पळय इट इज नरसिंह भगवान मूळ विघ्न विनाशक कोणाले शक्ती देवाली त्या देवाल दोन पाय नरसिंगाल दोन पाय गणपतीन आमगेले माथ्यार दवरला म्हणून जगत्त्रयस त्रिलोकांत तुले कष्ट दूर करचे विघ्न दूर करची शक्ती ताका प्राप्त जाल्ली अशी कोण सांगता ताका कोण निर्माण केले ब्रह्मान निर्माण केला ब्रह्मान शंकरान निर्माण केला शंकरान पार्वती वटी वाडीत करून गणपती जन्म दिला तो आज जो हा गणपतीला आज जो ब्रह्मा मुख्य मनुष्य मुख्य जीव या जीवान ब्रह्मांड तुला ताणे सांगितलं असं देवाला स्तुती करताना की गणपतीक विघ्न विनाशक शक्ती प्राप्त जाता इथे मिळणारी नरसिंह देवाले दोन पाय तागेल माथ्यार आसत ती म्हणून आणि नंदगावान तू केन्ना कृष्ण जन्म घेतला पळय कोणाक गोतू ना नंद बाबाक यशोदा कोणाक गोतू ना आणि तत्ता वळे संकट येता आसता जन्म जाता पुतना आयली मागीर शकटासूर आयलो मागीर तृणावर्त आयलो मस्त मन कष्ट दिसत एवरीडे आसता प्रत्येक कष्टारी कष्ट आयले मागीर नंद महाराजान तागेले गुड्ड्यारी देवस्थाना वच्चे आसा वराह नरसिंहदेव थंय आसता ती तांगेल्या नंद महाराजाला इष्टदेव आणि वचून त्या नरसिंह देवाली प्रार्थना करू असं की मुगेल चेडाक तुम्ही सुरक्षित दवरयात म्हणून नरसिंह भगवंत नरसिंह देवाली पूजा आमगेले नंद महाराजान केला तागेले नंदीश्वर गुड्ड्यारी सकाळ देवली मागीर तागेले गोशाला यात्राक त्या नरसिंह देवाला देवस्थान आसा आणि आणि लास्ट त्या म्हळ्यार हिरण्यकशिपूक मारली मागीर देव नवद्वीपांत आयला नरसिंह देव खंय आयला नरसिंह पडली म्हणून एक स्थान आसा जलांगीच्या त्या बगलेन आसा आमगेले देवस्थान ह्या बगलेन आसा जलांगी आणि त्या बगलेन गोद्रुम द्वीप आसा तर गोद्रुम द्वीपाक एक मुल्याक एक जाग आसा जें नांव नरसिंह पडली थंय त्या हिरण्यकशिपूक पिंदून आणि काडले मागीर पुरो हातान तूं रगत लागले आसा तर देवान येवन थंय मंदाकिनी न्हंयेन तूं तागेले हात धुल्लेले आसा नरसिंहदेव
has washed his nails and fingers and arms in the water of मंदाकिनी. आणि थंय बैसून लायक कोण आराम केलेलो आसा. पांयार बैसून प्रल्हादा घेवन बशिल्लो आसा. आणि थंय देव शांत जाल्ले पळोवन इंद्र आदी ब्रह्मा आदी देवता येवन इंद्रान सकट देवा खातीर थंय पॅलेस बांदिल्लो आसा. एव्हरी डेमिगॉड, वरुणा खातीर, वायू खातीर, इंद्रा खातीर, सगळ्या खातीर पॅलेस करून त्या पुराय एक सिटी निर्माण केला. व्हॉट इज द नेम ऑफ द सिटी? देवपल्ली. तर नरसिंहपल्ली म्हळ्यार नरसिंह निवासस्थान, आराम केलेले स्थान आसा. आणि सकट देवतांनी थंय राबून कितले काळ थंय नरसिंह देवान आराम केला, तितले काळ थंय महाल बांदून थंय राबून तांणी नरसिंह देवाली पूजा, स्तुतीस्तवना आणि आरती आणि पूजा करून सेवा केल्या. अशी एक स्थान आसा नरसिंहपल्ली. आज मस्त मिगेल गोतू आशिल्ली भक्त पुरा नरसिंहपल्ली गेल्ल्या ती आणि तांणी थंय पूज केल्या. तर तुमकां म्हाका एक दाखोवचें आसा. आजी दर्शन पळालें? नरसिंहपल्ली देवालय दर्शन पळय. देख पडता की? येस, कॅन यू सी? हे पळय, हे देवाल होंट आसा, हे दोन डोळे, हे नाक आसा, हे दोन डोळे, हा दोन डोळे हांगा आसा पळय, हे दोन डोळे, हे नाक, हे तोंड अशी. आणि देवची के बागसून राबले आसा. आणि ते पुरो मस्त माळ घाल्ल्या. एक पांय आसा काल नरसिंह देवा पांयार हिरण्यकश्यप आसा. आणि एक कडेन दीव पांय आसा आणि ताचे मागीर पांया लागीं प्रल्हाद बशिल्लो आसा. आनी दाखयता. देवाक दिवू दाखयला आमगेल्या भक्तान. ते पळय, मी दाखय तुमकां. नरसिंह देव पळय हांगा, नरसिंहपल्ली देव, ताका ते दिवू दाखयता आसता मेगेल्या नावारी. आनी मागशे देव आसा पळय, नरसिंह देव. अशी नरसिंहपल्ली देवालय आमी दर्शन केल्लें. सकाळी फुडें शृंगार आरती, मायापूर दर्शन केल्लें. तेवे भारी आनंद जाला आजी. तशें आयचो दीस नरसिंह देवालय गुणगान करता करचें आसा. आनी लास्ट 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 लायन म्हळ्यार फाल्यां दिसारी नरसिंह जयंती कनेक्शन आसा. नरसिंह जयंतीन तूं कसून जाल्लें, त्या निमित्तान तूं फाल्यां राधारमण देव प्रकट जाला. वैशाख शुद्ध पौर्णिमा ह्या दिसान तूं नरसिंह लीला संबंध जावन शालिग्राम शिलांतुल्यान देव तत्काल प्रकट जाला. गोपाल भट्ट गोस्वामीन अशी म्हणून हांवें विचार केल्ले की मेगेल शालिग्राम शिलान तूं हात पांय कसं ना, म्हाका तांकां वस्त्र आनी हांड दिल्ले आसपणी तांकां म्हाका घालचें आसा, श्रृंगार करचें मनान आसा, पण तांकां हात पांय ना, कसो घालचें हांवें, चौक कशी घालचो. तर मागीर पूर्णी ह्या नरसिंह देवाली दीस आयलो. तातूंत ताणें प्रार्थना केल्ली की अरे, एक बोट दाखयलें सुद्दां देवान खांबान तुलान प्रकट जाला देव. एक एक तत्क्षण तांदूळ येत जायना अशी विचार करून बूक बंद केल्लें. देवान इतकार आयलें. आणि त्या विचार केले निमित्त गोपाल भट्ट गोस्वामी तांगेले मनात तुला विचार निमित्त देवान एक दामोदर शिला हातूंतल्यान पूर्ण विग्रह प्रकट जाला, राधारमण भगवान म्हणून. आनी मागीर रूप गोस्वामीनी येवन ताका नांव दिला राधारमण देव म्हणून. ते आज राती जाल्लेले विचारू फाल्यां सकाळी फाल्यारी त्या शालिग्राम शिलेंतल्यान राधारमण देव प्रकट जाला. अशी फायल्या दिसाची महिमा आसा. इतलें सांगून हांव आयचे प्रवचनात विराम दितस, पेद करतस. मस्त वेळ घेतलो तुमगेलो. 1 घंटे म्हणजे 2 घंटे घेतले. ताजे तुम्ही म्हाका क्षमा करूं का? हरे कृष्णा. थँक्यू व्हेरी मच. हरी बोल.